बापाचे, पुताचे आणि पवित्र बापाचे, आत्म्याचे पुताचे, नावे आमेन. पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळीच्या बापा या वेळा खातीर तुका आर्गां दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमी आनी दोनिया आमच्या सोरवंडारा या वेळा खातीर तुका महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तुका महिमा दिता. ह्या वेळार सगळी आमची जी भाव भयणां जॉयन जाल्यान तेंच्या खातीर तुका आर्गां आनी महिमा. तेंचे ओत्मीक कान ओपन कर देवा तुजे उतर घेवपाक भितर. आनी सगळी म्हाज्या तोंडांतल्यान जी उतरां येतात ती पवित्र आत्म्या तुजी जावनी, म्हाजी न्हू. तूं उलय पवित्र आत्म्या म्हाज्या तोंडांतल्यान. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां हांव जस्ट बायबल क्लास जॉयन जावच्या आदीं कोणान म्हाका एक टेस्टमनी धाडली. आनी ही टेस्टमनी अशी जावन आसा भावा भयणांनो की एक बायल तिका 5 टायम कॅन्सर जाल्लो आसता. आनी 6वे टायम जेन्ना ती आपणाचे परत ताका कितें कॉम्प्लिकेशन जाता तेन्ना 6वे टायम ती टेस्ट करता. आनी हो डॉक्टर एकदम सॅड जाता आनी तिका भितर आपयता आनी सांगता की तुजो रिपोर्ट बरो ना, तुका 6वे टायम कॅन्सर मेवला. आनी ही भयण जी कॅन्सर जाल्या ती अशें म्हणटा भावा भयणांनो, हेजेर आमी नोट करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. ती म्हणटा, डॉक्टर कॅन यू प्रे विथ मी, म्हाज्या वांगडा तूं मागणें करताय काय म्हणटा. आनी डॉक्टर म्हणटा वय आपूण करता तुज्या वांगडा मागणें. आनी अशें मागणें करता भावा भयणांनो, जेजू आनी एक टायम म्हाका तुजी पेकोणी फावो कर. आनी प्रेयर कोबार. आनी हो डॉक्टर विचारता इतके शॉर्ट तुजे प्रेयर. आनी ती म्हणटा, ही म्हणटा, बायल म्हणटा, आपूण आपणाच्या देवाक ओकोता. 5 टायम ताणें तर म्हाका ह्या कॅन्सर आसले भायर काडला, नाल्यार 6वे टायम म्हाका तो भायर काडटलो म्हणून म्हाका विश्वास हांव म्हाज्या देवाक ओकोता. आनी भावा भयणांनो, 6वे टायमूय ती खोशयेन जेजूचेर पातयेन हे मागणें करता. कित्याक ती जाणा की आपणाक जर 5 टायम देवान जर आपणाक हे कॅन्सर आसलो भायर काडल्या, 6वे टायमूय तोच काडटलो. आनी त्या कॅन्सराचे घेवन बसना भावा भयणांनो, 3 लायनीचे मागणें करता, हे टायम तूं कर देवा. आमी त्या जाग्यार आसलीं नाल्यार भावा भयणांनो आमी देवाचेर कितकी शिणपाची. आमी देवाक म्हणपाचें 5 टायम हें म्हाका दुयेंस येयलें, 5 टायम हांव हें दुयेंस झगडलो आनी परत तुवें म्हाका हें 6वे टायम म्हाका दुयेंस दिला. देवाचेर आमी आड उलोवपाची, देवाक आमी शिणपाची. पूण ही भयण भावा भयणांनो कशी उलयता ती पळय. म्हणटा देवा 5 टायम तुवें आपणाक ह्या कॅन्सर आसले भायर काडलाय आनी 6वे टायम तूं म्हाका भायर काडटाय म्हणून हांव विश्वास करता. आमच्या देवाचेर आमी पातयोंक जाय भावा भयणांनो. आमच्या देवाक वखोंक जाय. देवाक वखोनाय नाल्यार तुका साशणीक जिवीत ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जॉन 17:3, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. ती आपणाच्या देवाक वखताली म्हणून ती अशी उलयली, देवाच्या आड उलोवंक ना. तेन म्हटलें हांव जाणा 6वे टायमूय तूं म्हाका पेकोणी दितली. आमचो विश्वास आसा भावा भयणांनो हे भयणी भाशेन. काय आमी आमच्या सिट्युएशनाचेर वयता आनी देवाचेर आड उलयता. देव दिना भावा भयणांनी दुयेंस, पूण हे दुयेंसाचेर तुका जैत व्हरपाक देवाची कृपा आनी देवाचो खुरीस तुका खूब जाला. त्या खुर्सार देवान कितें केलां तें तुका खूब जालें. आनी तेका लागून आमी आमचो सब्जेक्ट जावन आसा बापायचो सैम, द नेचर ऑफ गॉड. हांव तर जाणा म्हाजो बापायचो सैम कितें पळय तो, हांव जाणा म्हाज्या बापायचें उतर कितें पळय तें, हांव जाणा तो म्हाका लागून कितें चिंता पळय तें. नाजाल्यार हे भयणी भाशेन आमचो रिस्पॉन्स आसतलो. आनी भावा भयणांनो ह्या सारकी करेक्ट टायमार ही म्हाका हें हांवें वाचलें.
ही टेस्टमनी हांवें आयकली आनी हे टेस्टमनीचेर आयज म्हाका इतकें बरें दिसलें हे भयणीचें, कित्याक देवाचेर पातयेली भावा भयणांनो ती, देवाचेर विश्वास दवरलो. म्हाजो देव तर 5 टायम म्हाका कॅन्सर आसलो भायर काडूंक शकता, जाल्यार 6वें टायम म्हाका तो कॅन्सर आसले भायर काडटलो म्हणून विश्वास दवरलो. देवाक म्हणूंक ना देवा 5 टायम तुवें म्हाका कॅन्सर कित्याक दिलो आनी हो 6वें टायम म्हाका आतां कॅन्सर कित्याक, तूं म्हाज्या कडल्यान पयस आसाय देवा हें विचारूंक ना. देवाचेर पातयेली, देवाक शिणोवंक ना भावा भयणांनो. आनी आमी देवाचेर शिणपाक जायना, कित्याक तो आमचो ताणें इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमची पातकां तेजेर घेवपाक. Amen. इतको मोग आनी कोण करपाचो ना भावा भयणांनो. हो जावन आसा आमचो देव. 5 टायम तर हे भयणीक तेणें कॅन्सर आसली बरी केल्यान आयज तुजें कसलें दुयेंस सांग, ऑलरेडी चिंतून दवर, तुज्या मनान गांठ बांदून दवर की देवान तुजी पेकोवणी ऑलरेडी तुका दिल्ली आसा, तुवें मानपाक जाय आनी घेवपाक जाय. जो मेरेन तूं तुज्या देवाक वोखनाय तो मेरेन तुका पेकोवणी फावो जायना, कित्याक तुवें वोखोंक नाय देवाक. तुवें वोखोंक नाय ताणें कितें केलें पळय तें त्या खुर्साचेर. तुका सोजमणी मेळोंक ना देवाच्या उतराची. देवाच्या उतराची सोजमणी मेळल्या उपरांत तुका पेकोवणी मेळटली. ओत्मीक दोळ्यांनी हांवें पळोवंक जाय म्हाज्या देवान म्हाका कितें केलां पळय तें. देव जावन आसा ओत्मो आनी उलो मारता नाजाल्यार देव आमचेशीन ओत्म्यान आमच्या ओत्म्याशीन उलयतलो. आयज सकाळीं हांव एक टिचींग पळयतालो आनी ह्या टिचिंगाचेर एक भयण शिकयताली देवाचें उतर. आनी ही भयण म्हणटा देवाचें उतर शिकयता पळय तेन्ना बरो एग्जाम्पल दिता ती म्हणटा देव तुजेशीन असो उलोवचो ना, हांव देव जावन आसा हांव तुजेशीन उलोवंक सोदता अशें उलोवचो ना म्हणटा. देव तुजेशीन तुज्या आत्म्यान उलयतलो. भाव भयणांनो, देव जावन आसा आत्मो, आमी जावन आसा ओत्मीक. आनी देव तर आमचेशीन उलयतलो जाल्यार आमच्या आत्म्यान उलयतलो आनी आमच्या आत्म्याच्या काळजाक उलयतलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट शॅल युअर माउथ स्पीक. आनी तें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर येतलें. भाव भयणांनो, आमी देवाचें उतर जें शिकपाक येयल्या तें जावन आसा लोगोस. बरयलेलें देवाचें उतर ताका लोगोस म्हणटा. आनी हें जेन्ना उतर तुजेशीन उलोवंक लागता तें रेमा. हें उतर उलयतले भावा भयणांनो. ह्या उतरा उदेशीन देव तुजेशीन उलयता. आयज तर तुवें आयकपाक येयलाय नाल्यार हें रेमा उतर आयकपाक येयलाय. हितूंतले एक तरी तुका तुजेशीन उलयतले भावा भयणांनो. कान सोत्रायन तुमचे ओपन दवरा. एक तरी देवाचो स्क्रिप्चर आयज तुमच्या लागीं उलयतलो. Amen. हे लोगोस उतर आहा ते रेमा जातले आनी तुजेशीन उलयतले. कित्याक देव आपणाच्या उतरा उदेशी उलयता. नाजाल्यार तुमी चिंतशात हांव जावन आसा देव, हांव तुमचेशीन उलोवंक सोदता असलो आवाज आयकोंक रावनाका. ह्या उतरा उदेशी देव उलयतलो तुजेशी. जायतीं जाणां म्हणटा आपणाक देवाचो आवाज येवंक ना. देवाचो आवाज तुजो आत्म्यान येतलो भाव भयणांनो. देव जावन आसा आत्मो आनी आमी जावन आसा ओत्मीक. आमकांय आत्मो आसा आनी देवाशीन उलोवंक जाय नाल्यार आत्मो तूं आत्मो. हांव म्हणना की ऑडेबल वॉयस येना, येतलो. द शीप वील नो द वॉयस ऑफ द शेपर्ड. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान रावता तेन्ना देवा भितर तूं रिगलेले आसता तेन्ना तेजो आवाज येतलो. तूं देवा भितर रिगलेलेच नाय आनी तुका देवाचो आवाज आयकपाक जाय नाल्यार तशें जायना भावा भयणांनो. देवा बारी तुजो संबंद आसपाक जाय आनी तेन्ना देव तुजेशीन उलयतलो. आनी आयज हांव देवाशीन मागणें करतना हांव हेंच म्हणटालो, पवित्र आत्म्या तूं म्हाजेशीन उलयत राव. म्हाका तुजो आवाज येवनी. तूं म्हाका तुज्या उतरा उदेशी उलय. म्हाका तुजे सगळे नो गिफ्ट आनी नो फ्रुट्स म्हाका हे तुजे अनुभवनी आनी वाडोनी आनी चोडोनी. कित्याक देवाचें उतर हे पोरगोट करपाक म्हाका तूं गोट कर. म्हाजी उतरां जावंक नाका ती पवित्र आत्म्या, ती तुजी उतरां जावनी.
भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्या भारी आमचो संबंध आसपाक जाय. पवित्र आत्म्याशी आमी उलयत रावपाक जाय. देवान धाडलेलो तो. जेजू गेलो आनी आपणाच्या बापाय लागीं उलयलो आनी बापायन आनी जेजून मेळोन ताका धाडलेलो आसा. आयसोलेटेड येवंक ना तो भाव भयणांनो. आनी तुका तर बापायचे आनी पुताचे तर तुका विचार तर तुका जाणा जावपाक जाय, नाल्यार त्या पवित्र आत्म्यांक खबर आसा आनी तो पवित्र आत्मो तुका सांगतलो. ताका लागून देवा बारी आमचें कम्युनिकेशन चालूच आसपाक जाय. गॉड वॉन्ट्स टू वर्क थ्रू अस. देव आमच्या भितरल्यान कार्य करूंक सोदता. देवाक आमी जाय, आमच्या भितरल्यान तो कार्य करतलो. Amen. God is going to work through us, for us and for others. आमच्या कडल्यान काम करतलो भाव भयणांनो. देव आमच्या कडल्यान काम करतलो दुसऱ्याच्या जिवितान आनी आमच्याय जिवितान. देवा लागीं संबंध आसता तेन्ना हे सगळें जावन येतलें भाव भयणांनो. हांव सदांच हो एग्जाम्पल दिता. म्हाज्या आवय बापाय बारी तो रिलेशन बरें ना. आवय बापायची गिरेस्काय म्हाका मेळपाक जबर त्रास जातले. आमकां भुरग्यांक लागून आपणाचो आवय बापूय आपणाची गिरेस्काय भुरग्यांक ही धरता. पूण म्हाजो संबंदूच तर म्हाज्या आवय बापाय लागीं ना. तो कित्याक म्हणून आपणाची गिरेस्काय म्हाका दितालो. आमी तर देवसाराची भुरगीं जाल्ली आसा नाल्यार देवसाराची फळां आमच्या भितर आसतली. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार नाल्यार देवाची फळां आमच्या भितर आसतली आनी सुबाम फळां आमच्या भितरल्यान जातली. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर वाच ओ स्क्रिप्चर. उत्पत्ती 1:26. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशा रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. आमेन. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, आमचो देव कितको बरो तो पळया. आपणाच्या रूपान आनी आपणाच्या सारकोच मनशाक तेणें रचलो. हो जावन आसा आमचो देव. दुसऱ्या भाशेन रचूंक ना भाव भयणांनो, आपणा भाशेन रचलो. तेणें म्हटलें देवान म्हणलें आमच्या म्हणजे बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या रुपान तेणें आमकां रचलो आनी आमकां सगळ्या धरतेचेर, सगळ्या जनावरांचेर आमकां तेणें अधिकार दिलो. आनी हो अधिकार आमकां मनशांचेर दिवंक ना, जनावरांचेर दिलो, झाडांचेर आनी सगळ्या धरतीचेर आमकां तेणें दिलो भाव भयणां. आनी हो जावन आसा आमचो देव. आमच्या कडल्यान कांयच तेणें पयस धरूंक ना, कांयच उणें करूंक ना भाव भयणांनो. आमकां देवान आपणा भाशेन रचल्यान, आपणाच्या भितर पदवी आहा तीच पदवी आमच्या भितर घातल्या. आमच्या रुपाचो म्हणजे तेज्या भाशेन तेणेन उलोवन तर हो संवसार रचलो, तोच पावर आमच्या तोंडान तेणेन घातलेलो आसा. आनी ह्या धरतेचेर आमकां इन्चार्ज केल्या, स्टिवर्ड केल्या, मॅनेजर केल्या हे धरतेचे. तूं पळय, तुका जाय पळय तें तुका हांवें सगळें करून दवरलेलें आहा. हो जावन आसा आमचो देव भाव भयणां. हो आमचो मोगाचो देव. आपणाच्या रुपाची आनी आपणाच्या सारकी तेणेन आमकां रचल्या. आमकां जनावरांचें रूप दिवंक ना, आमकां सुकण्याचें रूप दिवंक ना, आमकां आपणाचें रूप दिलां. देव आत्मो आनी आमकांय आत्मे केल्यात. ताका लागून देवाची मांडणी आमी साश्णांक जियेतले. जनावरां साश्णांक जियेची ना भाव भयणांनो.
आमी जियेतले हांव सासणाच्या सासणाक, कित्याक आमी देवाच्या रुपान आसा. देवाच्या रुपान आसा म्हणटच आमचो अधिकार जाता सासणाच्या सासणाक जियोवपाक जेन्ना आमी तेजेर विश्वास दवरता. आमी मरपाक जाय म्हणून देवाचो प्लॅन आसलो. हांवें जायते टायम सांगला, देवाचो प्लॅन आसलो की मनीस आपणा भाशेन जियोवपाक सासणाच्या सासणाक. पातका उद्देश आमकां मरण येयलें, पूण जेजू उद्देश आमकां परत जैत येयलें. आनी आतां आमकां मरण ना. कोण जेजू क्रिस्तान आहा पळय तेंकां, कोण जेजू क्रिस्तान आहा तो मरचो ना. ताका सासणाच्या सासणीक जिवीत आसा. आनी ह्या सासणाच्या सासणा जिविताचेर आमचो विश्वास आसा. ह्या संवसारान घोडेक आमची कूड मरून वयतली, पूण आमचो आत्मो मरचो ना. भाव भयणांनो, हे उगडास धरा. आमचो आत्मो मरचो ना, कित्याक आमचो आत्मो देवाच्या रुपान आसा. आनी देव तर आमचो मेल्लो जिवन जाला, नाल्यार आमी त्याच रुपान मेल्ले जिवन जातले म्हणून हो विश्वास धर. आनी हे जेजू क्रिस्त करपाक येयलो, आमच्या पासून मेलो, मरण तेणेन आमचे भोगले, सासणाचे सासणांक आमकां जिवीत दिवपाक. हो जावन आसा आमच्या देवाचो मोग. आमचो खूब मोग करता भाव म्हणून. आमी आमच्या देवाक वळखोंक ना. आमी टाट करून देवाचेर शिंटाव भाव भयणां. ना, देव तुजो मोग करता आनी खूब मोग करता. देव तुका सोडचो ना भाव भयणांनो. मनीस तुका सोडीत, तुजो आवय बापूय तुका सोडीत, पूण स्वर्गीचो बापूय जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्मो तुका केन्नाच सोडचो ना. हे ताणें आपणाच्या उतरान म्हटलेलें आहा. आय विल नेवर लीव यू नो फोर्सेक यू. केन्नाच सोडचो ना भाव भयणांनो. ताका लागून आमच्या देवाचेर आमी पातयेवन रावंक जाय. आमच्या देवाचेर आमचे दोळे आसपाक जाय. आमची कूड भाव भयणांनो मरून वचपाक जाय. मरण म्हणजे कुडी प्रमाणे आमी जियेना, आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता. कुडीक आमच्या वयर अधिकार दिवपाक जायना. आत्म्यान आनी आमच्या जिवितान हो आमी चलोवपाक जाय. हो जावन आसा आमचो मोगाचो देव. हो जावन आसा आमच्या बापाचो सैम. आपणा भाशेन ताणें आमकां केलें सासणीक जियोवपाक. भाव भयणांनो, आमी जेन्ना आमच्या देवाक वळखतले आनी आमकां जाणवा येतली की देव आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक येयला, आनी ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विश्वास दवरतली, आनी ह्या जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी जेन्ना आमी चलतले, सासणीक जिवीत हे गॅरंटेड भाव भयणांनो. हे उगडास धरा. जो कोण आपणाच्या काळजान थांग म्हणटा जेजू तूं जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरवंडार, आनी तेज्या पावलांनी चलता, ताका सासणीक जिवीत मेवल्या बगर रावचेच ना. सैतानान कितलीय मांडणी करूंक भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्ताक तर तुवें आपणाचो सोरवंडार म्हटलाय आनी तेज्या पावलांनी सदांच तूं चलताय, तेज्या संबंधान तूं सदांच आसाय भाव भयणांनो. सासणीक जिवीत हे तुका कंपल्सरी तेणेन प्रॉमिस केल्लें आसा. आनी देवान तर म्हटलां नाल्यार तें जालें, दुबाव ना. हांव म्हाजो पळयता, हांव जेजूच्या उजव्याक आहा पळयता. सगळ्यांनी आमी पळोवपाक जाय, हांव जेजूच्या उजव्याक आहा. कित्याक म्हाज्या फारीकपण तेणें केलां आनी आपणाच्या रोगतान तेणेन म्हाका निवारलेलो आसा, भायर काडलेलो आसा ते वणक्यांतलो, धुवन काडला आपणाच्या पवित्र रोगतान. हो जावन आसा आमचो देवाचो सैम. हो जावन आसा आमचो बापायचो सैम. आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. ह्या देवाचेर आमची नदर आसपाक जाय भाव. संवसाराचेर नदर धरी नाका. संवसार बरो दिसता, चकचकता, पूण तुका वायट वाटेन व्हरता. देव दिसती पडना, पूण तुज्या लायफान कार्य करता आनी तो तुका सासणीक जिवीत. ह्या देवाचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. दिसती पडना तो, आमी पळोवंक ना देवाक, पूण आमी ह्या देवाचेर विश्वास दवरता. आनी देवान जेजून म्हटलें पळय, तोमास तुवें पळयला म्हणून तुवें विश्वास केलो.
पळय नासलेली कितकी सुभागी. आमी पळोवंक ना भावा भयणांनो, पूण आमी ताका लागून देव आमकां सुभागी म्हणटा. ब्लेसिड आर दोज हू हॅव नॉट सीन. आमी देवाक पळोवंक ना, पूण आमी तेजेर विश्वास दवरता. आनी पळोवंक नासलेले वर्तेजान आसा, पळयता पळय ते टेम्पररी जावन आसा. आमी बरी घरान रावता, गाडयो आहा, कार आहा, सगळें आहा, टेम्पररी एज आहा ताका. पूण देवाक एज ना भावा भयणांनो. देव जावन आसा सासणाच्या सासणान. आनी जी देवान जियेता, जी देवान रमलेली आसा, तेंकाय सासणाच्या सासणान जिवीत. ताका लागून देवान अशी आमी रमलेली जावपाक जाय. एग्जाम्पल घेवया, आमी एक टॅटो काडटा. टॅटो काडलो समज आंगार भावा भयणांनो, मोरोसोर तो तुज्या हाती वयलो वयचो ना. जावन तुवें खंयच्याय आंगार काडल्या पळय तो वयचो ना, वचना तो. हांवें म्हाज्या हातीर खुरीस काडला, हो मेल्या मोरोसोर वयचो ना. जेन्ना ही कूड वयतली आनी मातयेन कुसतली तेन्ना वयतलो. कित्याक कूड गेली, टॅटोय गेलो. पूण जेजू क्रिस्ताचो आत्म्याचेर जो आमचो स्टॅम्प आहा, तो मेल्यारूय वयचो ना. हे विश्वास धरूंक जाय. जो जेजू क्रिस्तान आमचेर आपणाच्या आत्म्यान टॅटो काडलेलो आसा, पवित्र आत्मो धाडून आमकां सील करून, ह्या आत्म्याचेर आमचो फोकस आसपाक जाय. दिसता ते टेम्पररी भावा भयणांनो. आमी गिरेस आसतली, गरीब आसतली, तेजेर व्हडलो फोकस आसपाक जायना. फोकस आसूंक जाय आमच्या देवाचेर, आमच्या देवाच्या सैमाचेर. देवान आमकां तेज्याच भाशेन रचला, हेजेर आमचो फोकस आसपाक जाय. आनी ह्या देवाक लागून आमी जियोवपाक जाय. संवसारी जावन फायदो ना भावा भयणांनो. संवसारान जियोवपाक जाय तितके तुका देवान दिल्ले आसा. जेन्ना तूं देवाचेर पातयेतले ते तुका मेवतले. कित्याक तूं तुज्या ताकतीन सगळें करूंक शकता म्हणून तुज्या कडल्यान जायत्यो वस्तू पयस आसा. आनी हांव आनी आतां एक टॉपीक हांव स्टडी करता, जावन आसा देवाचें बेसांव. हाव टू लिव इन गॉड्स बेस्ट. हांव देवाच्या सुबामपणान कसो जियेतलो, ह्या टॉपिकाचेर हांव स्टडी करता. अशें देवान म्हाका जायते टॉपीक दिल्या आनी ह्या टॉपिकांचेर म्हाजी स्टडी चालूच आसा. पूण भावा भयणांनो सांगूंक सोदता ते आमकां जाय तितकें देवान दिलां, आमकां मेळोंक ना कित्याक आमकां तेजी जाणवाय ना. जेन्ना तुका जाणवाय येतली तेन्ना तूं मागतलें आनी तें तुका मेळटलें. देवा भितर आनी मनशा भितर मध्यस्थी फकत देव आनी कोण ना भावा भयणांनो. आनी कोणूच ना. There is no mediator between man and God except Jesus Christ. There is no mediator. देवूत आमी जायत्या सातांशीन, हेजीशीन, तेजीशीन मागणें करता. देव म्हणटा ना. देव म्हणटा ना भावा भयणांनो. म्हाजें तुमकां बरें दिसत वायट दिसत, पूण देवाचें उतर म्हणटा देवा भितर, बापा भितर आनी मनशा भितर मध्यस्थी जो आहा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आनी कोण ना. बरें दिसत वायट दिसत तुमचो चॉयस. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतां. तुमकां जाय पळय तुमी जियोंक शकता. म्हाका तर देवान वाट दाखयल्या ते वाटेन हांव चलतलो. तुका आनीक दुसरी वाट खबर आहा, तूं ते वाटेन चल, नो प्रॉब्लेम. पूण देवाचें उतर हें म्हणटा मनशा देवाशीन आनी मनशा भितर मध्यस्थी एकूच, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. हालेलुया. हे सोत म्हणल्यार अशें देव एकूच आनी देवा आनी मनशाक एकामेकाक लागीं हाडूंक एकलोच आसा. तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस. आमेन. भाव भयणांनो, देवा भितर आनी मनशा भितर मध्यस्थी करपी एकूच जेजू क्रिस्त.
देवाचें उतर सांगता. There is only one and there is no one else. Praise God. Thank you, Jesus. Sister, give us scripture. Yes. कोरेंथ तांचेर बावाड ठेवतात ते दूर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कितको मोग केलो भाव भयणान, कितको मोग केलो. आपल्या आपणाच्या पुताक एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपलो. एक बी आसली त्याच्या हातीन आनी तीच बी काडटा आनी ह्या संवसाराक दिता आनी आपूण खाली जाता. आमचो देव आमच्या खातीर खाली जालो भाव भयणानो. आमचो देव आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपता. इतको तेणेन आमचो मोग केलो. एक पासून आपणा कडल्यान पयस जावंक ताका नाका. आनी ताका लागून देवाचें उतर अशें म्हणटा भाव भयणान, गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हीज ओन्ली सन. आपणाचो एकल्याच पुताक ह्या संवसारा खातीर दिलो. आनी हो पुतूय कितको बरो तो पळया. आपणाची मोहिमा सोडटा. आपूण देव म्हणून थंयसर सोडटा आनी मनीस जाता आनी ह्या संवसारान येता. आनी ताका खबर आहा भाव भयणानो, ह्या संवसारान आपूण एक पातक जातलो म्हणून, मनशा कुळाचे आपूण पातक घेतलो म्हणून ताका खबर आसा. पूण ताका आपणाच्या बापायच्या मिसावाची ताका सुबेज चिंता आसता. आपणाच्या बापायचेर ताका विश्वास आसता आनी आपणाचे बापायचे काम करपाक ह्या संवसारान येता. तोच सर्गीचो बापूय आमचोय बापूय भावा भयणानो. होच सर्गीचो बापूय आमचोय बापूय. आनी आमकां दुसरो आनी बापूय ना. ह्या संवसारान जो आमचो बापूय आनी आवय आसा ती आमची फकत गार्डियन. आमकां बरेपण दाखोवपाक, एक वाट दाखोवपाक, एक जबाबदारी दिल्ली आसा तांकां. आमचो बापूय म्हणटा तो एकूच आनी तो जावन आसा सर्गीचो बापूय. आनी तेणेन आमचोय खूब मोग केलो आनी ह्या संवसारान आमकांय ओपल्यान भाव भयणां. अशें पळयात, आयच्यान अशें पळयात भाव भयणांनो की आमच्या बापायन आमचो इतको मोग केला की म्हाका ताणेन ह्या संवसारान ओपला आपणाशीन सगळे पयस गेल्ल्या त्या लोकांक आपणाशीन हाडपाक. जेजू आपणाचें काम करून गेलो भाव भयणांनो आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या भितर धाडलो. आनी आमकां ह्या संवसारान सर्गीच्या बापायन ओपलेलें आसा. म्हाज्या चेड्यान केला तशेंच तुमी करा म्हणटा तो. वसात आनी बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटात. हें जावन आसा आमचें पयलें क्रिस्तांवपण भाव भयणांनो. देवाचें उतर परगटपाक आमचें क्रिस्तांवपण जावन आसा. देवाचे जेजूची गजाल सांगपाक आमची ड्युटी जावन आसा. आनी पनिनोन त्या दिसा हांव म्हणटालो, कांयच तुका बायबलाचें कळना नाजाल्यार इतकेंच म्हूण जेजू तुजो मोग करता. कांयच तुका कळना नाल्यार इतकें तरी म्हणूंक कळटा जेजू तुजो मोग करता. तुवें ती बी तेज्या भितर मोगाची घातली भाव भयणां. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा की एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तेणेन धाडलो. कोणूय तेजेर विश्वास दवरता. कोणूय, तो म्हणना क्रिस्तांव, तो म्हणना हिंदू, तो म्हणना मुसलमान, तो म्हणना सीख आनी दुसरे धर्माचे लोक म्हणून कोणूय आपणाचेर विश्वास दवरता. कोणूय जाणता. जो तेजेर विश्वास दवरता तेका साश्णीक जिवीत मेळटा. साश्णीक जिवीत देवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना मेळटा. आनी आमी केन्ना विश्वास दवरूंक शकता भाव भयणां?
केन्ना आमी विश्वास धरूंक शकता? जेन्ना हांव कोणाकूय जाणून घेतलो, हांव जेन्ना म्हाज्या देवाक हांव अनुभवतलो, म्हाज्या देवाशीन म्हाजो संबंद आसतलो, तेन्ना हांव म्हाज्या देवाचेर विश्वास करूंक चालू करतलो. आतां सिस्टर जोनिनान तर म्हाका म्हटलें, ब्रदर म्हाका तूं 5,000 रुपया दिवंक शकता? हांव दितलो तिका, कित्याक हांव तिका वळखता. तिच्या बारी म्हाजो संबंद आसा, ती म्हाका मेवता, म्हाज्या बारी तेचें उलोवप जाता. अशेंच जेन्ना देवा बारी आमचो संबंद आसतलो आनी देवा बारी आमी देवाचेर आमी विश्वासान तेज्या पावलांनी चलतले, तेन्ना तूं मागताय पळय तें तुका देव दितलो. साश्णीक जिवीतूय तुका देव दितलो. संबंद आसपाक जाय. संबंद आसता, हांव जाणून घेता तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. संबंद आसपाक जाय भावा भयणांनो. कोणूय येयलो आनी आपणाक 5,000 दी म्हटलें म्हणून हांव दिवचो ना. हांव वखोंक जाय त्या मनशाक 5,000 दिवपाक. म्हाका तेजी वळख आसपाक जाय, कित्याक ते 5,000 व्हरोन तो आनी कसल्याच दुसऱ्या कामाक उजार करूंक हा आनी लोकांची लायफ पिड्यार करूंक हा. म्हणून जेन्ना सिस्टर जोनिना म्हाजेशीन मागतली तेन्ना हांव दितलो सिस्टर जोनिना, कित्याक हांव तिका वखता. तिजो आनी म्हाजो संबंद आसा, आमी एकामेकाशीन उलयत आसता. जेन्ना संबंद आसता तेन्ना म्हाका विश्वासूय आहा, आनी जेन्ना विश्वास आसा मागता तें मेवतलें म्हणून देव सांगता, इन्क्लुडींग साश्णाचें जिवीत. तेका लागून आमचो संबंद आसपाक जाय. देवा कडेन येनाकान भावा भयणांनो, जेन्ना आमी त्रासान आसता पळय तेन्ना आमी जेन्ना आमी काजार जाता पळय तेन्ना आमी एक भास घेता. आनी तेन्ना कित्याक हे सेंटन्स सिस्टरीक म्हणून, कित्याक आयज तिचो काजाराचो दीस म्हणटोच हे सिस्टर हे उतर सिस्टरीक म्हणून. सिस्टर म्हणून ते आमी एक भास दिता पळय तो बरें तशें वायटान ते बरें तशें वायटाक आमी एकवटान सदांच आसतलीं. भावा भयणांनो, आमी एक भास दिता जेन्ना आमी देवाच्या मुखार आसता पळय बरेपणान आनी वायटान आमी एकामेकाचो हात धरतले. आतां आमचे वायट दीस येयले म्हणून हांव बायलेक सोडचो ना आनी दुसरी बायल पळोवंक वयचो ना. तसो तुवें देवाक सोडपाक जायना, कित्याक देवा बारी तुजें लग्न जाल्लें आसा. आयसाया 54:5 म्हणटा, माय हजबंड इज माय लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान आसा म्हाजो पती, तेज्या बारी म्हाजो संबंद जाल्लो आसा. आनी जेन्ना एकदां म्हाजो तेज्या बारी संबंद जालो तो साश्णीक भावा भयणांनो, त्या संबंदान हांवें जेवपाक जाय, तेज्या पावलांनी हांवें चलपाक जाय. आनी जितके आमी तेज्या पावलांनी चलतलीं, आमी वाडटलीं आनी चडटलीं आनी सुबाम फळां आमी दितलीं. कित्याक तेजें जेवण जेन्ना आमी खाता, तेजी ताकतीन आमी जेता, तेन्ना तेजीच ताकद आमच्या भितर काम करतली. तेका लागून भावा भयणांनो, देवाक जाणून घेवपाक इम्पॉर्टंट. दॅट हू एवर बिलीव्स, हांव विश्वास करूंक शकना जो मेरेन हांवें म्हाज्या देवाक वळखोंक ना. जेन्ना हांव म्हाज्या देवाक वळखतलो तेन्नाच म्हाजो विश्वास तेजेर येतलो. हे सिस्टरीन म्हटलें पळय तें, देवा म्हाका गॅरंटी आहा, 5 टायम तुवें म्हाका कॅन्सर आसले बरें केले आनी 6वे टायम तूं म्हाका कॅन्सर आसले बरें करतलो म्हणून म्हाका गॅरंटी. आनी हो दोतोर तिका विचारता, कसलें तुजें मागणें? आनी ती म्हणटा, 5 टायम आपणाक कॅन्सर आसले बरें केलें, नाल्यार 6वे टायम आपणाक देव म्हाजो बरो करतलो. हांव जाणा म्हाज्या देवाक, 5 टायम तर म्हाका कॅन्सर आसले भायर काडला, नाल्यार 6वे टायम म्हाजो देव ह्या कॅन्सराच्या दुयेंसांतलो म्हाका भायर काडटलो. हो जावन आसा विश्वास भावा भयणांनो. असलो विश्वास आमचोय आसपाक जाय. आनी हो विश्वास केन्ना येतलो भावा भयणांनो? जेन्ना तूं तुज्या देवाक वळखताय पळय तेन्ना हो विश्वास येतलो. वोख जाय आमकां देवाची, आनी देवाची वोख कशी मेवतली? देवाच्या उतरां.
देवाच्या उतरान जेन्ना आमी रोमन रावता, जितके आमी देवाच्या उतरान रोमता भावा भयणांनो, देव आमचीशी ह्या उतरा उदेशी उलयत रावता. हे लोगोस उतर आहा ते रेमा जातले भावा भयणांनो. हे लोगोस जे उतर आहा ते तुज्या लायफान रेमा जातले. हे देवाचे उतर तुजेशीन उलोवंक लागतले. आनी तेन्ना तूं म्हणटले म्हाज्या देवाचो म्हाका आवाज आयको येता, आनी हे उतरा उदेशी तुका आयको येतलो. आनी जायते टायम हांवें पळयला भावा भयणांनो, देव म्हाजेशीन हे देवाच्या उतरान उलयता. आनी म्हाजी टेस्टिमनी जायते टायम दिल्ली आसा. परत म्हाका आनी दिवपाक नाका. देवाचे उतर म्हाजेशीन त्या दिसा उलयले. आनी ह्या देवाचे उतर उलयत आसता तुजे कान देवाशीन आसपाक जाय, तेन्ना तुका आवाज येतलो. तेका लागून जेजू म्हटले, म्हाजी मेंढरां म्हाजो आवाज वळखतलीं. आमी जावन आसा देवाची मेंढरां. जेन्ना आमी कान दिवन रावता तेन्ना आमी देवाचो आवाज वळखतले भावा भयणांनो. आयज आनीक हांव टेस्टिमनी आयकतालो आनी ही टेस्टिमनी अशी जाली. एअरपोर्टाचेर बोबाव जालो आनी ही भयणीक बोबाव जावच्या पयलीं हे भयणीक भितरल्यान एक फिलींग येयलें आनी देवाचो आवाज तिका येयलो आनी ताणें म्हणलें टॉयलेटीन वच. आनी ती म्हणटा आपूण जप करून आपणाचो टायम शेड्यूल आसता, ह्या टायमार ह्या जाग्यार, ह्या टायमार ह्या जाग्यार आपुणाचो टायम शेड्यूल करून आपूण वयता. आनी जेन्ना ती म्हणटा हो आवाज येयलो तेन्ना आपणें ह्या आवाजा प्रमाणे वचपाक चिंतलें. आपूण गेली टॉयलेटांतली भायर सरली, नाजाल्यार म्हणटा भायर सगलो बोबाव जाल्लो आसा, सगल्याक बोबाव चल्ला. आनी पळयत नाल्यार थंयसर कोण तरी एक बायल मनीस घना घेवन आहा. पूण कितें जालें, घन आसल्या बॅगान आनी हे बायलेन मागणें केलें, देवा तुजो उजवाड हांव ह्या जाग्याचेर उलयतां. आनी ती घन तेच्या हातीनूच येना जालें. आनी भिवोन ती एअरपोर्टा भायर धांवली आनी मागीर ताका पुलिसांनी गोट धरली. भितरल्यान आवाज येयलो टॉयलेटीन वच. भाव भयणांनो, देव आमचीशी देवाच्या उतरान सावन उलयतलो. आमचो आवाज कान आसपाक जाय. सगल्यांशीन तो उलोवंक सोदता, पूण आमचो कान ह्या संवसाराचेर आसा, ह्या संवसारांच्या वस्तूंचेर आसा. ताका लागून आमकां देवाचो उलो आयको येना भावा भयणांनो. अशें ना की देव आमचीशीन उलोवंक सोदिना. हो संवसार आमचीशीन सुबेज उलयता. आमी आयकला भावा भयणांनो, कितके टायम हांवें देवाचो आवाज आयकला. ऑडेबल असो आवाज म्हणजे हांव देव जावन आसा असो न्हू. देवाच्या उतराचे एक डिवायन थॉट येता. काळजान तुजे भितर कितें जावन येता, एक सपन येता. काल एक 2 दीस आदी हांव नको सांगला नाल्यार एक 2 दीस आदी म्हाका एक सपन येयलें. आनी ह्या सपनान देवान म्हाका एक मनीस दाखयलो आनी तो मनीस खूब असो प्रॉब्लमान आहा आनी खूब तो चिंता अशें म्हाका दाखयलें. सकाळीं उठलो आनी हांवें त्या मनशाक फोन केलो. आनी हांवें जेन्ना फोन केलो तो म्हाका मनीस म्हणूंक लागलो, हांवें ताका विचारलें, पयलें तुका कितें त्रास बा आसा, तुका कितें प्रॉब्लम आहा? तो म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर तुका कोणें सांगलें? ना, हांवें म्हटलें म्हाका राती सपन पडलें आनी सपनान म्हाका अशें दिसलें की तुका कसले तरी त्रास जाता. 3 दीस जाले म्हणूंक लागलो आपूण एका प्रॉब्लमाचेर झुजता आनी आपणाक सोजमना. आनी मागीर तेणें जेन्ना म्हाका तेजो प्रॉब्लम सांगलो तेन्ना हांवें ताका देवाचें उतर दिलें. आनी जेन्ना हांवें देवाचें उतर दिलें तो म्हणूंक लागलो म्हाका म्हाजो आन्सर मेळ्ळो. भाव भयणांनो, जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान उलो मारतलो, पवित्र आत्मा तुका हुस्कायतलो. त्या दिसा म्हाका ताणें हुस्को दिलो ह्या मनशाचो. म्हाका ह्या सपनान दाखोवन दिलो हो मनीस चिंतीत आसा. कित्याक हांव न्हिदोंक वयता पळय तेन्ना हांव पवित्र आत्म्यान सदांच सांगता, म्हाजीशीन तूं उलय. आनी जायते टायम भावा भयणांनो, जेन्ना हांव उठ्ठा तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका त्याच व्हिडिओ लागीं व्हरतलो, हो व्हिडिओ आयक म्हणटलो. आनी
केन्ना कोणाचो व्हिडिओ पळोवंक नासलो त्या मनशाचो हांव व्हिडिओ पळयतलो भाव भयणां. त्या मनशाचो हांव जप करून व्हिडिओ पळयतलो. कित्याक थंयसर म्हाका पवित्र आत्मो थंयसर म्हाका वता. त्या जाग्याचेर त्या टायमार पवित्र आत्मो म्हाका त्या व्हिडिओचेर वता आनी म्हाका कितें तरी सुजमणी दिता. आनी मागीर म्हाका कळटा हेच म्हाजो जाण आसा, होच म्हाजो जाण आसा रिस्पॉन्स. आनी आयज म्हाका ताणें अशे 2-3 व्हिडिओ दाखयले. आयज बायबल क्लासीन उलोवपाक भावा भयणां. कित्याक तेजीशीन जेन्ना हांवें आदार मागलो तेन्ना तो आदार दितलोच भावा भयणांनो. ताका लागून हांव सदांच सांगता पवित्र आत्म्यान आमी जियोंक जाय. पवित्र आत्म्यांक आमी उलो मारूंक जाय. पवित्र आत्म्यांक सांगूंक जाय तूं म्हाका चलय, तूं म्हाका शिकय. हे आमचे मागणे जावपाक जाय भावा भयणांनो. आमचे मागणे जाय बरें घर आसूनी, बऱ्यो गाडयो आसूनी आनी बरें सगळें आसूनी. हे बरे पयशे दी, हें दी, तें दी, दी 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 म्हणून मागता हांव. आमकां मागता हांव भावा भयणां. जेन्ना देव पवित्र आत्म्याशीन तूं मागताय तुका जाय पळय तें देव दितलो. पूण देवाची जाणवाय माग. पवित्र आत्म्याक म्हूण तूं चलय, तूं उलय म्हाज्या तोंडांतल्यान आनी मागीर सगळीं बरेपणां तुज्या लायफान घडोवन येतली. पवित्र आत्मा आमचीशीन उलोवंक सोदता भावा भयणां. पूण आमी पवित्र आत्म्याशीन उलयना. पवित्र आत्म्या लागीं आमी धाकटे भुरगे आसतना आमी ते खेळटाले, कट्टी म्हणटाले आनी उलयत नासली. मागीर जो मेरेन बट्टी म्हणना तो मेरेन उलोवप ना. कट्टी कट्टी म्हणटाले आनी बंद, उलोवपाचें बंद. कट्टी काडल्या आमी पवित्र आत्म्या लागीं. उलयना आमी कित्याक पवित्र आत्म्या लागीं भावा भयणां. पवित्र आत्म्यांक सांगूंक तुमकां बट्टी म्हणून उलो मारल्या बगर कोण जाप दिवचो ना. सिस्टर कोरीन Brother, I was muted. Yes. आता तुका उलो मारलो तुवें जाप दिली. पवित्र आत्म्यान उलो मारल्यार तोय जाप दितलो. सिस्टर कोरिनान तर जाप दिली ती मुनीस आनी पवित्र आत्मो देव. त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारा. सिस्टर कोरिनान तर जाप दिल्या पवित्र आत्माय तुका जाप दितलो. हांव एक एग्जाम्पल दाखयता तुका. सिस्टर कोरिनान तर म्हाका हांवें सिस्टर कोरीन म्हणून फुडें जाप दिली. पवित्र आत्म्या तुका हांव उलो मारता म्हणटाय पळय तेन्ना पवित्र आत्मो तुका जाप दितलो. ती तेजी जबाबदारी जाप दिवपाची. Amen. उलो मारपाक जाय भावा भयणांनो. आमी आमच्या देवाक उलो मारिना. त्रास आनी विटे येता पळय तेन्ना आमी उलो मारता. ताका लागून आमचो संबंद जावंक ना आमच्या देवा वांगडा. संबंद जर बरें आसलो ना जाल्यार तूं मागताय तें तुका मेवतलें. एग्जाम्पल हांवें सिस्टर जोनीनाचो दिलो. मागताय तें तुका देव दितलो भावा भयणां. आमकां उजार करतलो. देव आमच्या रागार ना. आमी देवाच्या रागार आहा नाजाल्यार आमी आमच्या भितर पळोवया. आमी जाय त्या टायम म्हणटा आमी देवा लागीं मागले आमकां अजुनूय दिवंक ना. ज्या दिसा तुवें तेजीशीन मागले त्या दिसा ताणें तुका दिला. पूण तुका खबर ना कशें तुवें तुज्या लायफान हाडपाचें. कित्याक तूं मोदें ब्लॉक घालीत आहाय. तुवें मागलाय पूण तुजो विश्वास ना. तूं पळोवंक सोदताय तुज्या दोळ्यांनी. पयले आत्मीक दोळ्यान पळय. पयले आत्मीक दोळ्यांनी पळय. कित्याक देव जावन आसा आत्मो आनी आमी जावन आसा आत्मीक. आत्मीक दोळ्यांनी पळयल्या बगर तुज्या नॉर्मल फिजिकल दोळ्यांनी पळयनाका. पयले आत्मीक दोळ्यांनी पळोवपाक जाय. आनी हे तर आमी जितके बेगीन शिकता तितके इम्पॉर्टंट. जेन्ना ही बायबल क्लास जेन्ना चालू करताली जेन्ना मागणें केलें तेन्ना हांवें कितें म्हटलें आत्मीक कान ओपन कर. हे कान भावा भयणांनो ह्या कानांतल्यान घेता ह्या कानांतल्यान सोडटा. आत्मीक कान ओपन कर म्हणजे जे ह्या कानांतले उतर वयतले ते वयतले आनी भितर तुज्या काळजान रोमतले. तुज्या काळजान रोमतले हे देवाचें उतर भावा भयणांनो. हे उगडास धरा. देव तुयेशीन उलोवंक सोदता. आनी जेजू जावन आसा ती वाट. हांगर ताणें म्हटलं आपणाच्या एकल्याच पुताचेर विश्वास दवरता. ताणें म्हणूंक ना A B C D विश्वास दवर.
आपणाच्या पुताचेर विश्वास दवरता पळय तेचेर. He gave his only son. Whoever believes in him. जेजूचेर कोण विश्वास दवरता ताका साश्णीक जिवीत मेवतलें. हेजेर तेजेर फोकस नाका करूं. जेजूचेर फोकस आसूनी. जेजू क्रिस्तान तूं बापाय लागीं वचोंक शकता. जेजू क्रिस्ताक तो तूं जाणाय नाल्यार तूं तेज्या बापायक जाणा जातलो आनी तेज्या बापायक जाणाय नाल्यार तूं पवित्र आत्म्यांकूय जाणा जातलो. जेजू क्रिस्तान ती तुका मेवता वाट. जेजू क्रिस्त म्हणटा तेज्या उतरान आपूण जावन आसा ती वाट, ते जिवीत आनी ते सोत. एकूच वाट भावा भयणानू आनी ती वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. दुसरी आनी वाट ना भावा भयणानू. जायते जाणांक घडयेक भाले लागता आसतले. परवोन हांव देवाचें उतर म्हाका शिकयता तेंच हांव उलयतलो. देवाचें उतर म्हाका सांगता हांव तेंच उलयतलो. आनी हांव म्हाजे हितून स्टेटमेंट आनी हांव व्हेरी क्लियर. कित्याक पवित्र आत्म्याची घोटाय म्हाका मेळिल्ली आसा. पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता आनी पवित्र आत्मा सांगता एकूच वाट जावन आसा तो जावन आसा म्हाजो पूत. आनी बापूय म्हणटा तो जावन आसा म्हाजो पूत. आनी पवित्र आत्मा सांगता जेजूचो फाटलाव कर. जेजू जावन आसा ती बरी वाट भावा भयणानू. हे जेजूच्या पावलांनी आमी चलपाक जाय. हेजी तेजी पावलां पळयनाका. हांवें तुका उतर सांगला म्हणून आयकोनाका. जेजू सांगता म्हणून आयक. तेजें उतर उलयता म्हणून आयक. आनी जेजून कोण जियेता तो साश्णीक जिवेत जियेता. देवाचें उतर भालो जावन आसा भावा भयणानू. तुज्या काळजाक वचोन तोपपाक जाय तें. आनी हे उतर जे देवाच्या तुज्या काळजान वचोन रोमतलें आनी एक टाटू जातलो तुज्या भितर, ते साश्णाच्या साश्णान भायर सरचें ना. ताका लागून म्हाजो संबंद म्हाज्या देवा वांगडा आसपाक जाय. आनी हांव संबंदाचेर कित्याक उलयतात भावा भयणानू. आमी ह्या संवसारान एक संबंद आमी बांदून घेता. हांव घोव बायले वांगडा, भुरगीं आवय बापाय वांगडा. संबंदाचेर आमकां वी नो अबाउट रिलेशन. ताका रिलेशनान आमकां कशें रावपाक जाय आमी जाणा. भुरगीं आपणाच्या बापायक रेस्पेद दितलीं. आवय बापाय आपणाच्या भुरग्यांक रेस्पेद दितलीं. आमी जाणा आमचो संवसारान कसो संबंद चलोवंक जावं पळय तो. तसोच आमी जाणा जावपाक जाय आमच्या बापाय बारी आमचो संबंद कसो आसपाक जाय. तेन्ना तुका सगळें मेवतलें. मागताय पळय तें दितलें जेन्ना तुजो बापाय बारी संबंद आसतलो पळय तेन्ना. बेश्टोच येयलोय आनी मागलें म्हणून मेवचें ना भावा भयणान. संबंद ना नाल्यार मेवना. फिजिकलान तर मेवना नाल्यार स्पिरिच्युअलानूय मेवचें ना. कायदो तोच. विश्वास आसपाक जाय आनी ह्या देवाचेर आमी विश्वास करपाक जाय. आनी तेन्ना आमकां साश्णीक जिवीत मेवतलें. तोंडांतल्यान एकदां आमी उच्चारलें जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हाजो सोमी आनी दोनी म्हटलें आनी मागीर सैतानाची कामां तर करपाक चालू केली. बरेंपण येवचें ना भावा भयणान. बरेंपण येवचें ना. देवाच्या राज्यान रावन देवसाराचें काम करूंक शकना आमी. देवाच्या राज्यान रावन देवाचें काम, देवसाराच्या राज्यान रावन देवसाराचें काम. आनी आयचे गॉस्पल आमी तेंच वाचलां. फेथफूल स्टीवर्ड. आयदर यू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड और यू बी इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस. देवाचो मोग कर नाल्यार पयशांचो मोग कर. मोदें आनी कांय ना वाट तेका. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. सो मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें तिकाण केलें. ताची महिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. माये मोगान आनी विस्वाशीपणान बोदलोलो
तो दिश्टी पडलो. Amen. प्रेज गॉड. आणि इंग्लिशीन अशें म्हणटा, द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ड अमंग अस अँड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, द ग्लोरी एज ऑफ द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर, फुल ऑफ ग्रेस अँड ट्रूथ. बापूय जावन आसा तसोच. बापा कडल्यान महिमा मेवता, बापा कडल्यान जेजूक महिमा मेळ्ळी आनी जेजू कडल्यान तीच महिमा भाव भयणांनो आमकां मेवता. मोहिमेन पासून कॉम्प्रोमाइज ना. देवाक बापायन आपणाच्या पुताक महिमा दिली आनी ती महिमा आमी ह्या संवसारान पयली आनी तीच महिमा जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान चलता तेन्ना तीच महिमा आमी पळयता आनी ताका लागून आमी म्हणटा ग्लोरी टू गॉड. जेन्ना आमी पेकोणी पळयता तेन्ना आमी म्हणना देवा हांवें नी पेकोणी दिली, तेन्ना आमी म्हणटा ग्लोरी टू गॉड. जेजू तुका जावं नी महिमा, कित्याक तुज्या उतरान ह्या मनशाक पेकोणी मेळ्ळी. पूण ती महिमा देवूय आमकां दिता. हे उतर देवाचे ह्या संवसारान शोभत वो शोभत मनीस जावन जियेलो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. हो शोभत मनीस जावन जियेलो भाव भयणांनो. आमी हे देवाचे उतर घेवपाक जाय आनी देवाची मनशां म्हणून ह्या संवसारान जिवंक जाय. हो शोभ देवाचो आमच्या भितर आमचे कुडीन वचोन घर करपाक जाय आनी ह्या शब्दा वरवीं ह्या जेजू उदेशी आमी हो संवसार चलपाक जाय. आनी ह्या स्क्रिप्चराचेर हांव काल इंग्लीश बायबल क्लासीन उलयलो. द वर्ड हॅज टू बिकम फ्लॅश इन. देवाचें उतर तुज्या भितर रिकपाक जाय आनी ह्या उतरा प्रमाणे तूं जियोवपाक जाय भाव भयणांनो. पयलो मनीस जो ह्या संवसारान जियेलो, हांव म्हाज्या आवयच्या कुशव्यांसान येयल्लो. ज्या दिसा हांवें जेजू क्रिस्ताक म्हाजो सोमी आनी दोनी म्हटलो, हांव मेलो भाव भयणांनो. हांव मरपाक जाय म्हाजे कुडीक आनी हांव हे जेजू क्रिस्ताच्या उतरान हांवें जिवंक जाय. जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी म्हणून हांवें करूंक जाय, म्हाजो दोनी म्हणून हांवें करूंक जाय आनी म्हाजो दोनी सांगता तेंच हांव करतलो, म्हाजो सोमी सांगता तेंच हांव करतलो. And the word became flesh. हे देवाचे उतर मास जावपाक जाय म्हाजे भितर आनी ह्या उतरा प्रमाणे हांवें चलपाक जाय. जेन्ना तूं ह्या उतरा प्रमाणे चलतले भाव भयणांनो तेन्ना देवाचे बेसांव तुका मेजूंक जावची ना भाव भयणांनो. आनी हांव तुका सांगता देवाक नाका एकलो पासून मनीस गरीबसाणीन जियेलो. देवाची मांडणी तर तूं समजशी नाजाल्यार तूं गरीबसाणीन रावचो नाय, कित्याक देवान सुबाम बेसांवां तुज्या भितर घातलेली आसा. हांव नको म्हणून ती म्हाका मेळोना. जेन्ना म्हाका ती जाणवा येतली देवाच्या उतराची तेन्ना हांव जाणून घेतलो भाव भयणां. मेवता सगळे देवान केल्ले आहा, फकत हांवें उलोवपाक जाय आनी मागोन घेवपाक जाय. नको म्हणून हांव उलयना. हांव जाणा जाल्यार हांव उलयतलो. हांव इंग्लीश जाणा म्हणून हांव इंग्लिशीन उलयतां, हांव कोंकणी जाणा म्हणून हांव कोंकणीन उलयतां, हांव हिंदी जाणा म्हणून हांव हिंदीन उलयतां, हांव मराठी जाणा म्हणून हांव मराठीन उलयतां. हांव अरेबीक उलयना. हांव अरेबीक नको. सिस्टर कोरीन जाणा अरेबीक, ती उलयतली. हांव जाणा पळय तेंच हांव उलयतलो. तशें देवाचें उतर तूं जाणाय पळय तेंच तूं उलयतलें. तूं जाणा जावपाक जाय देवाचें उतर तेन्नाच तूं उलोवंक शकताय. आनी जेन्ना तुका खबर आहा देवान म्हाका ह्या बेसांवान बोल्ला, ते बेसांव मागोन घे आनी ते तुजीशीन येतले. काल इंग्लीश बायबल क्लासीन म्हटलां देवाचें उतर घे आनी देवा फुड्यान वच आनी सांग देवाक, देवा हे तुजें उतर अशें म्हणटा आनी हांव तें मानून घेता आनी तें म्हाजें जालें. देवाचें उतर येयलें आनी देवाक दाखयलें. काणयो नाका भाव भयणांनो. देवाचीन वचोन काणयो सांगो नाका. हे भयणीन मागणें कोत्ताना कितें केलें? डू इट वन मोर टायम. तिनूच उतरां, डू इट वन मोर टायम आनी मागणें सोंपयलें. आनी हो दोतोर म्हणटा कसलें तुजें मागणें? आनी ही भयण म्हणटा ह्या मागणें अशें जावन आसा,
5 टायम म्हाज्या देवान म्हाका पेकोणी दिली आनी 6वे टायम म्हाका पेकोणी दितलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा. म्हाज्या देवाक हांव वळखता. जेन्ना देवाचें उतर तूं जाणा आसतलें, देवाचें उतर तूं देवाशीन घेवन वचोंक शकता आनी म्हणूंक शकता, देवा हें तुजें उतर म्हणटा आनी तें म्हाजें जाण आसा. देवाक आमी असल्यो आमच्या मागण्यांनी गजाली सांगतात त्यो आयकशात नाल्यार मागीर हांसोन पोटान मुड्डे पडटले. अशें बसोन आमी फकत देवाची येता, लोक येता आनी मागणे करता ते आमच्या कानान आमी अशें घालून आयकपाक जाय. हांसोन हांसोन आमच्या पोटान मुड्डे पडटले. कित्याक कितेंय मागणें, काणयो बेश्ट्यो, ते मागणें जावन येवचें ना. कित्याक देवा उतरा प्रमाणे देव कितें म्हणटा, आस्क अकॉर्डिंग टू माय वील. आनी देवाचें उतर जावन आसा देवाची वील. आनी आमी कितें मागता, आमची वील. मागणें तसली पास जावन येवची ना. देवाची वील पयली जाणा जा. देव आपणा बद्दल कितें उलयता तें पयलें जाणा जा आनी त्या प्रमाणे देवाशीन मागणें कर, देव जरूर तुजें आयकतलो. कित्याक तुकाय तेणेन तुकाच लागून तें बरोवन दवरलेलें आहा तें उतर. तुकाच लागून बरोवन दवरलां. कित्याक तूं जाणा जा आनी मागून घे. सिस्टर कोरीन जाणा अरेबीक, ती उलयतली. आमी नको अरेबीक, आमी उलयना. हांव आनी सिस्टर जोनिना कोंकणी जाणा, आमी कोंकणीन उलयता. सिस्टर कोरिनाक उलोवनी अरेबीक, ती जाणा न्हू. हांव एक उतर जाणा तें हांव कोंकणी जाणा न्हू ब्रदर. हय, पूण तूं अरेबीकूय जाणा न्हू सिस्टर. प्रेज गॉड. सिस्टर, देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. आमेन. आमी भाव भयणांनो देवाचें उतर म्हणटा. आमी कोणानूच देवाक पळोवंक ना, आमी कोणानूच बापाक पळोवंक ना, आमी कोणानूच आमी पळोवंक ना जेजू क्रिस्ताक. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान चल्लो पूण आमी ताका पळोवंक ना. पवित्र आत्म्याक आमी पळोवंक ना, पूण आमी विश्वास दवरता. कित्याक ह्या देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा. आनी देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता तो सुभागी देव म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा. जो म्हाज्या उतराचेर विश्वास दवरता तो सुभागी. आनी हांव म्हाजें काम हांगर तर ह्या संवसारान केलां तें म्हाज्या बापायचें जावन आसा. म्हाका तुमी वळखलो नाल्यार म्हाज्या बापायक वळखलो, म्हाज्या पवित्र आत्म्याक वळखलो. वळख आमकां कशी मेवता भाव भयणांनो? आमच्या बापाची, आमच्या पुताची आनी आमच्या पवित्र आत्म्याची, देवाच्या उतरा उदेशी. आनी जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी पाथ्यावन रावतल्या आनी हे देवाचें उतर आमच्या काळजान घालतल्या आनी ह्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारतल्या, आमची वळख आमच्या बापाय लागीं जातली. कित्याक जेन्ना तुवें आपणाचो बापूय म्हणून मानून घेतलो, तुजो बापूय. जेन्ना हांव म्हाजे मांयक म्हणटा मम्मी, जेन्ना हांव म्हाज्या डॅडीक म्हणटा डॅडी, म्हणजे हांवें ताका मानून घेतला म्हाजो मम्मी आनी म्हाजो डॅडी म्हणून. नाजाल्यार तूं कित्याक तरी म्हणटलोय मम्मी आनी डॅडी? कित्याक धाकटो भुरगो आसतना तुका जाणवाय आसना ही म्हाजी मम्मी आनी ही म्हाजी डॅडी म्हणून. तुवें पळयलाय ती तुजी मम्मी आनी डॅडी म्हणून? तुका आनी कोणें हाडून आपणाच्या हातीन घातला नाल्यार तुका खबर आहा ना. पूण काळीज तुजे ओतमो आनी ती ओतमो एकामेकाशी उलयता. संबंद आमचो वोकोता एकामेकाक. धाकटे 2 दिसाचे भुरगे, 4 दिसाचे भुरगे आपणाच्या आवयच्या तोंडाक पळयता आनी म्हणटा ही म्हाजी आवय. देवान तशी रोचल्यान भाव भयणांनो आमकां. आमी म्हणोंक शकना आमच्या देवाक आमी वळखुची ना. तेणेन आमच्या भितर आपणाचो आत्मो घातलेलो आसा आनी ह्या आत्म्यान कनेक्शन आसा आमचें. मासान पळोवंक सोदिनाकान कनेक्शन, आत्म्यान आमचें कनेक्शन आसा.
देव आत्मा आमी वतली. आनी ताका लागून तो म्हणटा म्हाज्या पुताक तो तुवें ओकलय नाल्यार तुवें म्हाकाय ओकलय, म्हाज्या पवित्र आत्म्यानूय ओकल. देवाच्या उतरा उदेशी सगळें जाता भावा भयणांनो. देवाचे उतर आमचेशीन उलयत रावतले. ह्या देवाच्या उतरान आमी रावपाक जाय. जितके तूं देवाच्या उतरान रावता तितके तुजें वाडप आनी चडप जाता. आनी आमी थोडी भावा भयणांनो, हांव कोणाक शिणोना पूण हांव अशें म्हणटा, आमी आमच्या कामांनी रोमलेली आसा, देवाक वेळ ना, 10 मिनटां आमी मागणें करता आनी न्हिदोंक वयता. आनी आमची थोडी जाणां तेर्स करता. 24 वरांनी 10 मिनटां जावं एक वद्या वर आमी देवाक 10 मिनटां, मॅक्झिमम 10 मिनटां तेर्स सेपरेट काडून दवर. तुजो पर्सनल प्रेयर जे आहा 10 मिनटां, 10 मिनटां तुजो देवा बरी सोम्म. चिंतपाक जाय भावा भयणांनो, म्हाजो संबंद म्हाज्या देवा वांगडा कसो आसपाक जाय. मोबायलाचेर कितको टायम आमी घालता भावा भयणांनो. प्रेयर आमी म्हटलें, देवाक निमणे मागणें केलें आनी मागीर तुका झेम येयना, मोबायल घेवन एक वर मागीर आनी मोबायलाचेर आहा. 10 मिनटां तुका जेन्ना प्रेयर करतालो तेन्ना तुका झेम येताली आनी वरभर मागीर मोबायलाचेर आहा. मोबायलाक आमी आमचो देव केलो. मोबायलाक आमी आमचो देव केला भावा भयणांनो. मोबायल बऱ्या कामाक उजार करा. देवाचें उतर कोणाक धाडपाक उजार करा. त्या मोबायलांतल्यान देवसार ओडून घेयनाका तुज्या आंगान भितर. मोबायलाचे कितें बरे उपयोग करपाक जाय देवाच्या उतराक. देव तुजेशीन उलोवंक सोदता त्या टिचिंगा उदेशी, त्या उतरा उदेशी. ते तुज्या काळजान घाल. खंय आमचो फोकस आसा भावा भयणांनो, थंय आमचें काळीस आसतलें. देवाचेर तुजो फोकस आसा, तुज्या काळीस देवाचेर आसतलें. मोबायलांचेर तुजो फोकस आसा, मोबायलान तुज्या काळीज आसतलें. टीव्ही सिरियलींनी तुजो फोकस आसा, टीव्ही सिरियलींनी तुज्या काळीज आसतलें. हेजो गो हेका सोडपाचो आहा, तेजो गो तेका सोडपाचो आहा, तुका सारकी खबर आसतली. पांच वरां आमी टीव्ही फुड्यान आमी घालूंक शकता भावा भयणांनो. देवाचें उतर 1 वर आमी कान दिवंक आयकोंक शकना. कित्याक आमचो संबंद आमी आमच्या देवाक ओळखोंक ना. जेन्ना तूं तुज्या देवाक ओळखयतले तेन्ना तूं देवाच्या उतरान खूब टायम दितले. हांव हे आतां 4-5 वर्सां जालीं हांव देवाच्या उतराक खूब टायम दिता. तेच्याय पयलो हांव तुमचेच भाशेन आसलो भावा भयणांनो. देवाक सुबेज टायम दिनासलो. म्हणटच हांव म्हणना हांव एक बरो व्हडलो, पूण हांव सांगता आतां आमी चेंज करपाक जाय. लायफस्टायल आमी चेंज करपाक जाय. देवाक आमी सुबेज टायम दिवपाक जाय. हांव आतां देवाचें उतर वाजिना, हांव देवाचें उतर शिकता. 9 टायम्स हांवें ऑलरेडी देवाच्या उतरान येवच्या पयलीं हांवें बायबल वाचलेलो, नो टायम कंप्लीट. पूण आतां हांव देवाचें उतर वाजिना, हांव देवाचें उतर शिकता. वाचपाचो टायम आसता, शिकपाचो टायम आसता आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोवपाचो टायम आसता. वाचपाची पिरियड कबार जाली भावा भयणांनो म्हाजी. हांव आतां उतर शिकपाचे पिरियडीन आसा. आनी ताका लागून तुमी पळयतले देवाचें उतर इजिली तोंडांतल्यान फ्लो जाता. कित्याक उतर शिकता. सिस्टर जोनिनाक खबर आसली हांव येयला, हांव जेन्ना बायबल क्लास स्टार्ट केला तेन्ना म्हाका एक स्क्रिप्चर नासलो म्हाज्या मनांत. आतां स्क्रिप्चरांचे भंडार भितर जाला. कित्याक जेन्ना तूं उतर शिकताय तेन्ना ते सगळे काळजान वयता. आनी आमी जाणा न्हू, बाय हार्ट म्हणटा पळय ते. म्हाका तूं जॅक कॅन्जील आतां म्हूण म्हणशी हांव म्हणटलो, इंग्लिशीनूय म्हणटलो आनी कोंकणीनूय म्हणटलो.
कोणी देली कोंकणीनूय हा सिस्टर. जेके इंजिनियरिंग कोंकणी हय तुका मागे तरी शिकयता आमी. कोंकणीनूय हा. ओके ओके आफ्टर द क्लास जे बरे खाला बरे पडलो मागे ते- शिकया हे पळय, जे खाला पडलो त्याचा लोक मोडलो. जिल केम टमलिंग आफ्टर. प्रेज गॉड दॅट इज हाव वी हॅव टू. तशें आमी देवाचें उतर शिकोंक जाय. आमी पोयट्री आमी शिकताली पळय तशें. बाय हार्ट जावपाक वय जाय. आनी मागीर तें उलोवंक जाय आमकोडे फ्लॅश ताका लागून सांग जाय. भाव भयणांनो, वाचपाचो टायम आसता, शिकपाचो टायम आसता आणि तूं उतर पाळपाचो आमेन टायम आसता. प्रेज करेक्ट. थँक यू जीसस प्रेज गॉड. थंयच रावंक शकना. आवयचें दूद आमी अजूनय पियेना. दुदारूच तूं रावंक शकना. मागीर तुवें चिकनूय खावपाक स्टार्ट करपाक जाय आनी मागीर व्हडली व्हडली खाणांय खावपाक तूं शिकता. तशें देवाच्या उतरान दुदाचेरूच Amen. रावंक शकना. फकत बायबल वाजीत रावन फायदो ना. बायबल वाजलोय मागीर शीक आनी मागीर जिये. नाजाल्यार बरो वाजलो 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 आनी मेलो आनी गेलो. देवाचें उतर जियेलाच ना. हांव कोणाक बोट दाखयना भाव भयणांनो. हांव म्हाजो जर्नी सांगता. हांव देवाचें उतर वाचलें. आतां हांव देवाचें उतर शिकता आनी हांव तें म्हाज्या लायफान पाळून करून ट्राय करता. हांव परफेक्ट ना, पूण हांव ट्राय करता भाव भयणांनो, जाता तितकें. आनी पवित्र आत्म्यान तें इजी जाता. पवित्र आत्म्यान सगळ्यांक भाव भयणांनो 24 वरां दिल्लीं आसा. सगळ्यांक 24 वरां दिल्या. आनी हांव मिजास म्हणून सांगना भाव भयणांनो. एक एकदां रातचो हांव 1-2 बसून हांव लोकांची कॉलां घेता. कित्याक ते सायडीन त्या मनशाक कितें गरज आहा ती आमकां खबर ना. Yes. Amen. Thank you, Jesus. Thanks, Jesus. Yes, brother, very true. Yes, brother, that is very true. सारकें तें. ज्या मनशाक दुसरे सायडीक आहा तें आमकां कळना. सारकें तें. Thank you, Jesus, for using you. Thank you. सिस्टर कोरिनाशिनूच हांव उलयतालो एक 4 दीस पयलीं. आनी सिस्टर कोरीन म्हणूंक लागले आपणाच्या ग्रुपांतले 1-2 कॉलां घेताय तूं. हांवें म्हटलें घेता सिस्टर. आनी हांवें बेश्टेच ताका विचारलें, सिस्टर तूं कशी आहा? बरी उलयता म्हणून आमकां दिसता कितें सगळीं बरी आहा म्हणून. आमी नोकोन आमच्या भितर कसलें झूज आमी झगडटात पळय तें कोणाक कळना भाव भयणांनो. हांव हांगर बायबल क्लास येवन दिता म्हणून तुका खबर आसची ना म्हाज्या भितर कसलें झूज आहा पळय तें. बरो हांगर येवन उलयता, बरो गरो दिसता, बरो हांसता, बरी फकाणां मारता म्हणून तुमी चिंतता ब्रदर बरो आहा, एन्जॉय सारको लायफ हॅप्पी गो तेजें. सगळ्यांची आपणाची झूज चालू आसता भाव भयणां. ताका लागून दुसरो ते सायडीन कितें वयता ती खबर ना म्हणून खंयच्याय टायमार तो फोन करून त्या मनशाचो फोन घेता. फोन घेवनूच न्हिदता हांव. एक एकदां बायल म्हाका उठटा आनी पळयता रातच्या 2 अरे तूं अजुनूय न्हिदोंक ना. जॅम दितलो देव दितलो जॅम भाव भयणांनो. हांव कितक्यामूय न्हिदलो म्हणून स्वांगूच उठटलो. कित्याक देव ती जॅम म्हाजी कवर करता. तो तर म्हाका मनीसूय दिता नाल्यार जॅमूय तोच म्हाका दितलो. तोच देव न्हू. आनी तोच मनीस ह्या मनशाक म्हाजेशीन धाडटा आनी ह्या मनशाक हांव उतर दिता आनी ताका शांती दिता आनी हांव न्हिदोंक वयता आनी हांवूय शांतीन न्हिदता. ताकाय देवान शांती दिली आनी म्हाकाय शांतीची न्हीद दिली. Thank you, Jesus. देवाचें उतर आमी जियोवपाक जाय भाव भयणांनो. फारेजी भाशेन रावन फायदो ना. देवाचें उतर शिकयलें पूण आपूण जियेनासले. आनी जेजू म्हणटा तुमी फारेजी जायनाकात म्हणटा. देवाचें उतर दिताय नाल्यार तें उतर जिये. ताका म्हणनाकाय ना तूं फाल्यां म्हाका कॉल कर. ना, आयज म्हाजें कितें काम आहा तें फाटीं दवर आनी पयलो ताका कॉल कर, ताका समाधान दी आनी देव तुज्या प्रॉब्लमांक समाधान करतलो. तुका खबर पासून आसचें ना तुजो तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून. आनी अशेंच हांवें एकदां म्हाज्या बायबल क्लासीन सांगलेलें. हांव नको हांवें कोंकणीन सांगलां नाल्यार हांव एक बरी व्हडली रेप्युटेड मनशाची एक बायल ती मेंटल हॉस्पिटलान आसली
आनी तिका मिनिस्टर करूंक वयताना तेज्या आदीं म्हाका एके सायडीन वॉमिटींग जाता, एके सायडीन म्हाका भायरा जाता कंटिन्यूस. आनी हांवें टॉयलेटीन मागणें केलें. हांवें म्हटलें देवा ह्या सैतानाचेर हांव आड येता, हो म्हाका थंय वचपाचो ब्लॉक करूंक सोदता, पूण हांव वयतलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता भावा भयणांनो, हांव थंयसर गेलो, देवाचें उतर दिवन येयलो, म्हाका वॉमिटींगूय जावना, म्हाका भायराय जावना म्हणून. कित्याक जेन्ना हांव थंयसर गेलो तेन्ना देवान म्हाजो ऑलरेडी प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. Praise Jesus. जेसू सारका. तशेंच भावा भयणांनो, जेन्ना दुसऱ्यांचो प्रॉब्लेम तूं सॉल्व करता तेन्ना देव तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. ताका लागून दुसऱ्यांचो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक जाय. आमचो प्रॉब्लेम सोडून दवर थंयसर, दुसऱ्यांक वचांनी मदत कर आनी देव तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. कोणें सॉल्व केल्लो बरो भावा भयणांनो? आमी दुसऱ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो बरो काय देवान आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो बरो? आमी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो बरो काय आमचो देवान प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो बरो? आम्ही दुसऱ्याचं केलं. देवान सॉल्व केलो की तो आनी परत आनी जावचो ना. ताका लागून भावा भयणांनो, देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. वच जावन आसा तो बाप आपणाच्या पुताक धाडलो आनी जो कोण तेज्या पुताक वळखता तो बापाकूय वळखता. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. Yes. जेजू स्नान घेऊन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाची पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गार तावन एक ताळो असतो गाजलो. ओ म्हजो पूत सगळे आपुरबायेचो, ताचेर आसा मोचें दादोसपण. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आहा, वेन ही हॅड बीन बॅप्टायज्ड Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and a lightning upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्ट जेजूक पवित्र स्नान दिता, जेन्ना तो उदकान भितर वयता आनी वयर येता तेन्ना स्वर्ग ओपन जाता. आनी स्वर्ग ओपन जाता आनी बापूय म्हणटा, हो जावन आसा म्हाजो मोगाचो पूत, हो जावन आसा म्हाजो पूत. आनी आमी पळयता की पवित्र आत्मो तेजेर येता. आनी जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता, भाव भयणांनो, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता तेन्ना होच उलो देव आमकांय मारता. आमकां आयको येना जायत भाव भयणांनो. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान जियेता, जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो सोमी दोनी आनी सरवंडर म्हणून आमी मानून घेता, तेन्ना स्वर्ग त्याच टायमार ओपन जाता भावा भयणांनो. आनी देव बापूय म्हणटा, हो जावन आसा म्हाजो पूत. आमी जावन आसा तेजो पूत आनी धुवो भावा भयणांनो. तेन्ना त्या वेळार हो स्वर्ग ओपन जाता आनी म्हणटा, हांवें तुका म्हाज्या उजव्याक बसका तयार केल्या, कित्याक तुवें म्हाज्या पुताचेर विश्वास दवरलोय आनी म्हाज्या पुताचेर विश्वास दवरलोय म्हणजे तुवें म्हाजेर विश्वास दवरलोय आनी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरलोय. होच उलो आमकांय येता भावा भयणां. हो जावन आसा आमचो बापूय, हो जावन आसा आमचो देव. तेणेन तो जेजूक म्हटला नाल्यार तो आमकांय म्हणटा हें उतर. त्या दिसा ज्या दिसा तूं जेजू आपणाचो क्रिस्त सोमी आनी दोनी म्हणून मानून घेताय, आपणाचो सरवंडर म्हणून तूं मानून घेताय, त्या दिसा हो स्वर्ग ओपन जाता भावा भयणांनो. आनी सर्गीचो बापूय म्हणटा, हो जावन आसा म्हाजो पूत.
तुजें नांव घेवन म्हणटा वजान आसा म्हाजो पूत, वजान आसा म्हाजी धूव. आपणाच्या एकल्याच पुताक म्हणटा नाल्यार तो तुमकांय म्हणटा, आमकांय म्हणटा. देवाचें उतर आपणें पर्सनलायज करपाक जाय भावा भयणांनो. तुका तर देवाच्या उतराचो ज्यूस जावं, शुगर केन ज्यूस काडटा पळय तेन्ना जे पिळून पिळून काडटा तो तुका देवाच्या उतराचो तो तुका ज्यूस जावं, नाजाल्यार तुवें तो पर्सनलायज करूंक जाय. काल गॅलेशियन 2:20 हांव उलयतालो. हांवें तो पर्सनलायज केलो जो स्क्रिप्चर, आनी तेन्ना हांवें म्हाज्या मोरोन जेजू क्रिस्तान पयलें. हांव ऑलरेडी जेजू क्रिस्तान मेलो भावा भयणांनो. हांव म्हणना हांव 100% परफेक्ट म्हणून ना. म्हाज्या भितर खूब कमजोऱ्यो आहा, पूण त्या कमजोरेंचेर म्हाजो फोकस ना. म्हाजो फोकस म्हाज्या देवाचेर आहा. जेजू क्रिस्तान हांव सगळें करूंक शकता हें हांव चिंतून फुडें चलता. हांव म्हणना हांव परफेक्ट, आनी आमी परफेक्ट म्हणून ह्या संवसारान जियेची ना. एक परफेक्शन आमच्या जेजून आसा, आनी तेज्या परफेक्शनान आमी चलपाची आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी परफेक्ट जावचे ना. कित्याक राग येयलो नाल्यार पातोक, कोणाक तिडकीन पयलो नाल्यार पातोक, वायट नदरेन कोणाक पयलें नाल्यार पातोक. म्हणटकूच आमकां परफेक्शनान जिवंक जावचें ना. पूण जेजू आमकां लागून परफेक्शनान जियेलो, तेज्या परफेक्शनान हांव चलतां. म्हाका आनी कांय करपाची गरज ना. तेज्या पावलांनी हांव पावल मारतलो. हें क्रिस्तांवपण, खरें क्रिस्तांवपण. तूं कितें करूंक सोदिना काय तुज्या ताकतीन. तूं जेजू क्रिस्तान सगळें कर भावा भयणांनो. आनी जसो जेजू क्रिस्ताक स्वर्ग ओपन जाल्लो, ज्या दिसा तूं आपणाचो सोरवंडार म्हणून जेजूक मानून घेता, तुका त्या दिसा स्वर्ग ओपन जाता भावा भयणांनो. ताका लागून एफिशियन्स 5:6 म्हणटा तुका उजव्याक बसका त्या दिसाक मेवली. त्या दिसाक बसका मेवता भावा भयणांनो. ताका लागून ह्या क्रिस्ता भितर रावपाक आमी शिकपाक जाय. ह्या क्रिस्तान आमी जियोवपाक आमी शिकपाक जाय. म्हाजी ताकतीन न्हू, हांव हें करूंक शकता म्हणून न्हू. जेन्ना हांव क्रिस्तान जियोंक शकतलो तेन्ना तूं ओचोरिया तुज्या लायफान पळयतलें. मागता पळय तें देव तुजो आयकतलो, कित्याक तूं क्रिस्तान मागताय, तुज्या पदवेन तूं मागना. जेन्ना तूं क्रिस्तान मागताय तें तुका मेवतलें. आनी अशें हांवें लायफान पळयलां भावा भयणांनो. आनी जितको हांव देवाच्या उतरान चलत आसा हांव पळयता न्यू म्हाका देव वाटो दाखयता. कशें तुवें मागणें करूंक जाय, कशें लोकांशी उलोवंक जाय. एवरी डे न्यू रेवल्युशन, एवरी डे नवी वाट सांगता. कित्याक जेन्ना तूं तेज्या वाटेन चलताय तेन्ना तुका तो बरी ती फळां दितलो. देवाक जाय भावा भयणांनो. आमच्या भितर तो काम करूंक सोदता, पूण हांव तर ताका उक्तो जावना, नाजाल्यार तो कसो करतो. जबरदस्ती करूंक शकना. थोडे आमचे आतां केन्ना आमी पळयलां न्हू, कोणानूय दादागिरी केली नाल्यार जावं तुज्या गन धरता नाल्यार सुरी धरता आनी तूं हें कर, चल सगळे पयशे तुजे काड, म्हाज्या बॅगान घाल. तसली जबरदस्ती तुका देव करचो ना. तुजे गोमटेशीन सुरी धरचो ना, तुजे तकलेर गन धरचो ना. तूं यो म्हणटलो आपणाशी. तुजें काळीज म्हाका ओपन कर, हांव तुज्या काळजाक नितळ करता. ताका लागून भावा भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी जिवंक शिकता तेन्ना आमी पळयतले देव आमच्या भितर कितकें काम करता पळयता. आमी पळयलां लायफान भावा भयणांनो, ह्या 3-4 वर्सांक हांवें पळयलां देवाच्या उतराक कशी वाड जाता पळय ती. जितको तूं देवाक टायम दिता तितकी तुजी वाड. सगळ्यांक 24 वरां दिल्या, पूण हांव म्हणटा देवा म्हाका आनीक टायम दी, आनी तो टायम दिता. आनीक टायम दिता आपणाच्या उतरान रावपाक. शीक देवाचें उतर. जितकें शिकताय तितको तूं वयर चडटलो. देवन्यो मांडण्यो तो तुका सांगतलो. कशें मनशाक सांगूंक जाय देवाचें उतर तें तुका शिकयतलो. आनी हें देवाचें उतर सांगता सांगता मागपाचें गरज ना अशीच पेकोवणी मेवतली. आनी आयज हांगर कोण जॉयन जाल्यार तुमच्या आंगान कसले दुयेंस आसले, ह्या वेळार
मागोंक ना, पूण मानून घे की देवान आपणाक ह्या उतरा उद्देशी पेकोणी दिली म्हणून. आय सेंड माय वर्ड अँड हील्ड द डिजीज. देवान उतार धाडले आनी आमकां पेकोणी दिली. हे उतार तुज्या भितर गेला आनी तुज्या भितर रमला आनी तुका जाय तसली पेकोणी देवान दिल्या म्हणून ह्या वेळार तूं मानून घे आनी तुज्या भितर ती पेकोणी येतली. देवाच्या उतराक पदवी आसा भाव भयणांनो, आनी हे पदवेचे देवाचे उतार आमी परगट करता. ताका लागून देवान सांगले, वच आनी राष्ट्रांक म्हाजे उतार परगट कर, कित्याक ह्या उतरान पदवी आसा. कसलेय दुयेंस आसूं तुमच्या भितर, ह्या वेळार मानून घे की देवान आपणाचे उतार धाडले आनी आपणाक पेकोणी दिली आनी हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू हांव सारकी बरी जाली. हांव तुका गॅरंटी दिता, तुवें हे उतर जिकोन घेतलाय नाल्यार तुजी पेकोणी जाली कंप्लीट, कसलीच गरज ना. काळीज म्हाज्या देवाच्या उतराक ओपन आसपाक जाय. म्हाज्या ओत्मीक दोळ्यांनी हांवें पळोवंक जाय की जेजून म्हाका ऑलरेडी पेकोणी दिल्या, दितलो न्हू, ऑलरेडी दिल्या. ह्या वेळार हांव ती मानून घेता आनी जेन्ना हांवें मानून घेतली ती म्हाजी जाली. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आनी ही आमची कोंकणी बायबल क्लास पळय बाळ भयणांनो, अडेजांक आमी चालू केल्ली, 4 जाली. कोणाचें हें ना, प्रॉब्लेम कोणाक ना. मायभास म्हणून घोडेक सगळी रावता नासती. प्रेज गॉड. कोणाक कितें क्वेश्चन आहा? टेस्टमनी कोणाक दिवपाची आहा? आमची देवी ह्या दिसांनी जॉयन जायना. शी इज गोईंग अंडर पर्सिक्युशन. तेज्या वासत आमी मागपाक जाय, कित्याक जेन्ना जेजू क्रिस्ताक तूं मानून घेतले तेन्ना तुका जायती पर्सिक्युशनूय येतले भाव भयणांनो. आनी ताका पर्सिक्युशन ऑलरेडी चालू जाल्ला, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान ते धांवता. ताका जॉयन जावंक मेळचें ना, कित्याक तेजो मोबायल ना, तेजीशी मोबायल तेजो डॅमेज जाला. पूण देवाचे उतर आमी बायबल क्लास उलयल्या ती हांव मानता पवित्र आत्म्यान ताका वचोन ती सगळी सांगल्या. कित्याक म्हाज्या भितर पवित्र आत्मा आहा आनी तेज्या भितर पवित्र आत्मा आहा तो सेम. आनी हो पवित्र आत्मा ह्या वेळार तेजीशीन उलयता म्हणून हांव जाणा. आनी ह्या वेळार तेजे काळीजूय रडटा आसतले की म्हाका हे बायबल क्लासीन जॉयन जावंक मेळोंक ना म्हणून तेजे काळीजूय रडटा आसतले, ते जाणा. पूण देवाची मांडणी सुप्रीम. देव ताका अशी वाट ओपन करतलो ती आनी कोणाक बंद करूंक जावची ना. Amen. भाव भयणांनो, मागपाक जाय. हांव मागता तेज्या भासो आनी तुमी मागा भाव भयणांनो. जायती भाव भयणां Brother will make an agreement pray. Brother will do an agreement pray for her. That believing that she's got a mobile. आनी No weapon formed against her shall prosper. भाव भयणांनो, आमची चडशी हिंदू भाव भयणां असले खूब पर्सिक्युशन आसता, कित्याक तांकां आपणाच्या धर्माच्या आड वयचे पडटा. आनी जेन्ना तेंच्या धर्माच्या आड वयता तेन्ना त्रास खूब येतले. आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी क्रिस्ताचो पाटलो इजी करूंक शकतात भाव भयणां. पूण ह्या आमच्या हिंदू भाव भयणांक ऑपोजीट डायरेक्शनान चलोंक जाय आनी तांकां तेंच्या भासात आमी मागपाक जाय की हे कोश्ट आनी जे त्रास आहा ते सोंसपाक पवित्र आत्म्या तूं तांकां वाडय आनी चलय. फादर फेलिक्साशीन हांवें हाडलेले, ताका फादर फेलिक्सान मागणें केलां तेजेर. खबर आहा म्हाजे काळीस रडटा भाव भयणां. म्हाकाय दूख जाल्या, पूण हांव जाणा म्हाजो देव जैतिवंत देव. वाट ताका तयार करता आनी ही वाट तयार करता ती परमनंट तयार करता. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. ताका लागून हांव जाणा देवाची मांडणी ताका बरी आहा आनी देव ताका ताकद देव ताका ताकद दिता ही वाट तेजी झुजपाक तेजे.
ही तिची चल्लां पळय तें पर्सिक्युशन. प्रेज गॉड. कोणाक प्रेयर रिक्वेस्ट आसा? कोणाक कितें टेस्टिमनी दिवपाक जाय? प्रेज गॉड. कोणाक टेस्टिमनी वा कितें दिवपाक जाय? Hello, brother. येस सिस्टर. हांव प्रिस्का. हांव कम्प्लिटली बरें जालें, ब्रदर. जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोनी मेवली. प्रेज गॉड. म्हाका जाय त्रास जाताले, म्हाका फुगासां जाताले, आनी आतां म्हाका कांयच जायना. देवा उतर हांव बरें वाचता आनी सगळें बरेंपण म्हाका मेळ्ळां म्हण हांव देवाक ब्रदर. आनी थँक्यू प्रभू आमच्या जिवितान येयलो आमकां वाट दाखोवपाक. देवाचें उतर आमकां तोच आमकां सुटका दिता. थँक्यू ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise Jesus. काम बी बरें करता. जायते म्हाका प्रॉब्लेम जाता. Thank you, Holy Spirit. देवाकार गा. देवाकार. माझे मातशें इंटरनेट इन बिटवीन गेलें. कितें म्हटलें सिस्टर? हांवें आयकोंक ना सारकें. प्रेज गॉड. हांव कम्प्लिटली बरें जालें ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हाका वळखत न्ही प्रिस्का ब्रदर. भावार धरलोय म्हणून देवाची महिमा तुवें पयली सिस्टर. भावार जर धरता ती देवाची महिमा पळयता. प्रेज गॉड. Amen. तूं आमकां आतां देवा उतर दिता बरें दिसता. हांव सद्दां जॉयन जाता, केन्ना चुकयना. एक दीस बसून पळयता सिस्टर. हांव पळयता तुका सदां जॉयन जाता पळय ती देवाक आर्गां आनी देवाक निनवास तूं जॉयन जाताय म्हणून. आनी दुसऱ्यांक बी सांगता हांव ब्रदर. देवा उतर धाडटा सगळें करता हांव. लोक फुडें येयना ब्रदर. हांव जायतें करता अशें करून. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम सिस्टर. देव तेंकां तुवें बी घातलेली आसा. बी तुवें घातल्यार फळ केन्ना तरी येतलेंच. बी घालपाचें काम आमचें, फळ दिवपाचें देवाचें. प्रेज गॉड. थँक्यू ब्रदर. आनी कोणाची टेस्टिमनी आसा? आनी कोणाची टेस्टिमनी दिवपाची आसा? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव एक दाखयलो देता. म्हाजे मोबायल चलना आहली 2 दीस जाला. पण देवी म्हाका सांगलेली पवित्र आत्मा उलो मार आनी अन्य भाषान तू प्रे कर की माझे मोबायल पवित्र आत्मा तू सारखी केलं. 1-2 पाटी केला जाऊ ना. तिसऱ्या पाटी केला ना माझे मोबाईल आता सारखे एकदम बरं. ते देवाचे पवित्र आत्मा म्हाका देवाचे उत्तर जाय. व्हॉट्सअपार माझे चलना. देवाचे उत्तर म्हाका भाजून जायना. ते ब्रदर स्वता देवाचे उत्तर म्हाका धाडटा. प्रेज कर. आनी म्हाका विश्वास करता. मनान विश्वास करता. आनी कोणाक माने विश्वास करती हूँ. मेरी मुँह से अंगीकार करती हूँ कि मेरी मोबाइल पवित्र आत्मा ने छू लिया और मेरे मोबाइल ठीक हो गया. मैंने ऐसी प्रार्थना किया था और मेरे मोबाइल ने अभी एकदम बिल्कुल चल रहे हैं. तो प्रेज द लॉर्ड. मैं पवित्र आत्मा थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल अभी बहुत अच्छी से चल रही है. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. सिस्टर कोरीन पळयलाय तूं? ब्रदर आतां लोक मोबायलाचेरूय आपणाचो हात धरून मागपाक लागले. Brother, it has happened to me also. My mobile also was not working. माझा मोबाईल नो 7 महिने चलना गोंय आसतना. आणि हांवें तेंच केलें. हांव सिस्टर सुचिया सेंग न्हू हांवें तेंच केलें. आणि पॅन्डेमिकान तेणें सांगलां म्हूण म्हाकाय सांगपाक हें दिसलें. आणि हांवें तेंच मागणें केलें मोबायलाचेर. म्हाका न्हू एक भास सांग लागली न्हू वचून तुजो मोबायल पळय म्हणून. 7 महिने हांवें तो न्हू चलना म्हण तो धरलो. अंडर वॉरंटी आहलो तो. आनी हांव शिरकोली न्हू पॅन्डेमिकान गोंयांत. आनी हांवें मागणें केलें न्हू. आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें ऑन कर म्हणून. तो ऑन केल्यार न्हू तो चलोंक लागलो. आनी गोंयांत म्हाका 6,500 सांगलेले म्हाजो बोर्ड गेला म्हणून. पूण कांय जावंक ना. गॉड ऑफ गॉड गेले आनी जालें. जेजू कारगा. Jesus. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी कोण आसा? सिस्टर वंदना तूं कशी आसा? बरें आसा.
हॅलो आता काय ना नो प्रॉब्लेम सिस्टर. काय ना बाबा बरे आहात जिजू रावण बरे आहात. प्रेज गॉड. प्रेज आमेन. सिस्टर सुनीता. आवाज येता माझा? हय हय येता. माझ्या प्रेयर करा ब्रदर. किती आले सिस्टर? माझ्या पोटात 1 महिना डॉक्टर की आपलं पोट इन्फेक्शन झालं. कोणाक चेड्या माझ्या तुका इन्फेक्शन झालं? ब्रदर प्रेयर करता झाले परत दुसऱ्या कंटिन्यू चालू आहे 4 दिवस परत दुखता. हांव आतां मागणें करता आनी हांव तुका फोनूय करता मातशें तर. आतां मागणें करता फोनूय करता कित्याक हांगा तुका बरो क्लियर आवाज येयना म्हणटकच हांव तुका फोनूय करता. मागणें करता आनी फोनूय करता. सिस्टर गीता कशी आहे तूं? हा बरें. प्रेज गॉड. ब्रदर म्हाका मातशें चेडवाचें सांगूंक आसलें. तेजे कामाचें कांय जायना अजून. खूब ट्राय करता ते आनी तरी ते येना. वचून येता. काय भियेना काय सिस्टर. देव ताका बरें पळय तें काम दितलो. फक्त इतकेंच म्हण जेजू तुवें म्हाज्या चेडवाक सगळ्यान बरें काम दिलां. तुका अर्घ आनी महिमा इतकेंच म्हण आनी कांयच म्हणनाका. ऑलरेडी दिला म्हण. जेजू तुका ताका टायमार सारकें काम मेळतलें. सगळ्यान बरी सॅलरी मेळटली. हेज्या पयलीं ताका जितकी मेळोंक नासलेली तितकी सॅलरीची ताका काम मेळटलें आनी हे असल्या जाग्यार मेळटलें की सगळो तेजो स्टाफ जो आहा त्या कामार काम करपाकूय तोय स्टाफ सगळो बरो आसतलो आनी देव दितलो ताका अवश्य. पूण आमी कितें म्हणूंक जाय, आमी अशें चिंतूंक उपकारना मेळोंक ना अशें आमी त्या विचारान रावले नाल्यार मेळचें ना. कित्याक जाता आमी जायते टायम म्हणटा काम मेळत ना. ही उतरां आमची सुबेज जाता. काम मेळना. आमी तो डेली म्हणत रावले जेजू तुका अर्घ आनी महिमा. म्हाज्या चेडवाक तुवें बरें काम दिलां. सगळ्यांक सुबेज सॅलरी ताका आतां मेळटा. तशेंच घडटलें. आमच्या उतरांक पदवी आसा म्हणत राव म्हाज्या चेडवाक सगळ्यांक बरें काम मेळलां, सगळ्यांक बरी सॅलरी मेळल्या आनी सगळो तेजे बरोबर स्टाफ आहा तो सगळो बरो, सगळो ताका हेल्प करता आनी सगळीं बरी मोगान रावता. तशेंच घडटलें. बी घालताय तशें फळ येतलें. थँक्यू. प्रेज गॉड. आनी कोण आसा? आनी कोणाक कितें सांगपाक जाय? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके, आमी आतां सिस्टर जॉनिनाक लागून मागोया. सिस्टर जॉनिनाचे 2 प्रेयर रिक्वेस्ट आहा. एक आयज तिचो वेडिंग एनिवर्सरी. सेकंड मंड्या दीस तिचो इको टेस्ट आहा. सो सिस्टर जॉनिनाक लागून मागोया. सिस्टर सुनीताक लागून मागोया. सिस्टर गीताच्या चेडवाक लागून मागोया आनी सगळ्या भाव भयणांच्यो ज्यो गरजो आहा तेंच्या काळजान जे थेवे आहा ते सगळे ह्या टायमार देवाच्या हाजिरीन आमी हाडुया. कित्याक आमी सगळीं देवाच्या हाजिरीन आसा. ह्या वेळार आमी तर आसाव नाल्यार आमी देवाच्या हाजिरीन आसा आनी आमी ह्या वेळार मागता ते देव आमकां सगळे दितलो भाव भयणांनो. कित्याक देवान सांगलां तूं मागताय तें तुका मेळटलें आनी ह्या वेळार आमी मागता तें आमकां मेळलें म्हणून आमी देवाक अर्घ आनी महिमा दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा, तुज्या उतरान तुवें आमकां तुजो मोग दाखयलाय. जेजूचो मोग दाखयलाय, पवित्र आत्म्याचो मोग दाखयलाय. वोत मोग ह्या सगळ्या भाव भयणांच्या भितर वचोन घर केल्लें आसा. हे उतर तुजे तेंच्या काळजान वचोन रिगलेलें आसा. आनी ह्या वेळार आमची सिस्टर जॉनिना, तिका 28 वर्सां जालीं लग्नाच्या संबंधान ती आपणाच्या घोवा वांगडा एकठांय जाल्ली आनी जेजू तूं तेंच्या लग्नाचो हेड आसलोय. तुजो सुबाम आशिर्वाद हांव तेंचेर उलयता जेजू.
ह्या लोकणीक जिवितांत ती वाडोंक आनी चडोंक आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच आसा। सगळे बरेपण तुजे जेजू तेंचेर हांव उलयता, सगळे बेसांव तुजे जेजू हांव तेंचेर उलयता। हे लोकणीक जिवीत आनीक तेंचे बरें जावंक म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आनी ही भयण मांड्या दीस आपणाचो इको टेस्ट करूंक वचपाची आहा। जेजू तुज्या बोटान तुवें तेजो रिपोर्ट बरयलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता। सगळे टेस्ट तिचे नॉर्मल आहा म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आनी जेजू हांव ह्या वेळार मानून घेता जेजू की ती सारकी बरी जाल्ली आसा म्हणून हांव मानून घेता आनी हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता। जेन्ना आमी देवाच्या हाजेरीन आसा जेजू तुजें उतर म्हणटा की सगळे दोंगर वाती प्रमाणे मेळ जावन गेले आसा। कसलोय दोंगर ह्या वेळार तिका त्रास करता तो ह्या वेळार वाती प्रमाणे मेळ जावन गेल्लो आसा। तेच्या भितर कसलेच ह्या दिवसाक हांव शिराप घालता कित्याक जेजू क्रिस्तान जल्मलेली भयण आसा आनी जेजूच्या क्रिस्त उतरान ती जल्मल्या आनी आदले पिडेचे दुयेंस तेच्या भितर येवंक शकना। डायबिटीज तिका आसोंक शकना, प्रेशर प्रॉब्लेम तिका आसोंक शकना, कसलेच दुयेंस तेच्या भितर रावंक शकना कित्याक जेजू क्रिस्ताचे पवित्र रगत तेच्या भितर आसा आनी जेजू क्रिस्त आनी तेजो पवित्र आत्मा तेच्या भितर रावल्लो आसा। जेजू ह्या वेळार सिस्टर कोरिनांक लागून मागता, तेच्या भितर कसले दुयेंस आसा जेजू तुका खबर आहा। तुज्या फुड्यान आमी नागडी आसा जेजू। तुवें ह्या खुर्सार ऑलरेडी सगळी दुयेंसां आमच्या भाव भयणांची त्या खुर्सार तुवें खिळायलेली आसा। तुज्या पवित्र रगतान जेजू तुवें आमकां धुवन काडलेली आसा। तुवें ती फारीकपण ऑलरेडी दिलाय जेजू। आमी दुयेंसान आसपाक न्हू, आमी बरेपण जेवपाक तुजें जेजू तुवें फारीकपण दिला। दुयेंस तुज्या कडल्यान येनाय जेजू आनी ह्या दुयेंसाक आमी शिरापता तुज्या नांवान जेजू। ह्या दुयेंसाक क्रिस्तांवाचेर कोण जेजूचेर विश्वास करता तेंचेर कसलीच पदवी ना। ह्या दुयेंसाक हांव शिराप घालता आनी ह्या दुयेंसाक हुकूम घालता वस आनी दोरयान पड परत आनी आमच्या भाव भयणांक कसलो त्रास। देवा हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता। हे दुयेंस मुळान सावन उठोन गेल्ले आसा। ह्या दुयेंसाक आनी पदवी ना कित्याक जेजू क्रिस्ताचें रगत आमच्या भाव भयणांचेर आसा। सिस्टर सुनिताच्या आंगान कसले जो स्पिरीट ऑफ इन्फॉर्मिटी आसा ह्या स्पिरीट ऑफ इन्फॉर्मिटीची नांव उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान। तुका ह्या भयणीचेर कसलीच पदवी ना। ह्या वेळार तुका हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भायर सर तेज्या कसलेच इन्फेक्शन तेच्या भितर रावंक शकना कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रगत तेच्या भितर घोवता। इन्फेक्शनाक कसलो जागो ना तेच्या कुडीन कित्याक जेजू क्रिस्ताचे रगत तेच्या भितर आसा। ह्या वेळार आमी देवीक लागून मागता। देवी ह्या वेळार जेजू तूं ताका हात लायताय ते बायबल क्लासीत ना जाय जेजू पूण तूं थंयसर आसाय, पवित्र आत्मा तुजो थंयसर आसा। आनी ह्या वेळार आमी बायबल क्लासीत जे शिकला पवित्र आत्म्या तूं ताका शिकयताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आनी सगळ्यो वाट्यो ज्यो बंद ताका बंद दिसता सगळ्यो देवा तुवें वाट्यो ओपन केल्याय म्हणून हांव जेजू क्रिस्ताक आर्ग आनी महिमा दिता। तेजो घो जेजू क्रिस्तान येयला म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आमची तेजी फामील क्रिस्तान येयल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता। जेजू क्रिस्ताच्या रगत तेज्या घराचेर उलयता, आंच पडवे तेज्या घराचेर उलयता हांव जेजू। वस आनी तुजें उतर तेंकां आनी सगळीं भाव भयणांक ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताची पेकोणी मेवल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता। तुजें पवित्र रगत ह्या वेळार तेंच्या आंगाचेर पडटा म्हणून जेजू तुका हांव आर्ग आनी महिमा दिता। तुज्या पवित्र रगतान तूं तेंकां धुवन काडटाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता। ह्या वेळार तूं तेंकां पेकोणी पूर्ण करताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता। कांयच तेंच्या भितर उणें ना भाव भयणांनो। ह्या वेळार तुजो पवित्र हात तुवें तेंकां लायलाय म्हणून पवित्र आत्म्यान हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता जेजू क्रिस्ता। ह्या वेळार जेजू तुजी सुबाब बेसावां तेंचेर येयल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता।
त्यांच्या पोळशांचेर तुझे बेसांव आसा म्हणून तुका आर्गांनी म्हणपाक, त्यांच्या घराव्यांचेर तुझे बेसांव आसा म्हणून तुका आर्गांनी म्हणपाक. आणि सिस्टर गीता आपणाच्या चेडवाक लागून काम ते मागता. ह्या वेळार जेजू तुवें ताका जायते वाटे ओपन केले आणि ताका बरें काम दिलाय म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. आणि जेजू तुझ्या उतार म्हणटा ताका काम दिलाय पळय तुवें बेसांवाचें काम दिलाय म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. सगळ्याहून बरी सॅलरी ताका मेळल्या म्हणून जेजू तुका आर्गांनी महिमा दिता. कांय तोडे ना म्हणून जेजू तुका आर्गांनी महिमा दिता. सगळ्यांक तुवें ह्या वेळार हात लायलाय. पवित्र आत्म्या तूं जोण एकल्याची उलयताय म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. तुजो आवाज ती आयकता म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुजो पवित्र आत्मा तेंचेर येयल्लो आसा आणि ह्या पवित्र आत्म्यान ती चलता म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. आणि ह्या पवित्र आत्म्याचे तो उलोवप आयकता म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. सगळे बरेपणांनी तुवें तांकां बोल्ल्याय म्हणून जेजू तुका आर्गांनी महिमा दिता. ह्या वेळार जेजू क्रिस्ता तूं तेंच्या भितर घर केलाय म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. सुमार फळांनी व्हडल्यान म्हणून हांव तुका आर्गांनी महिमा दिता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. तसेच हे वेळार आम्ही ब्रदर रिमांडा पासून मागया. भो मोगाच्या बापा, हे वेळार किरीत ब्रदर रिमांडाक आनी ताचो कुटुंब तुझ्या हातांनी उबारता. पवित्र आत्म्या तू ताका चलोयताय. या चलोयन पवित्र आत्म्या तू ताच्या आत्म्याक अदीक तुझ्या उतराची जाणवाय तू ताच्या आत्म्यांत वाडयताय आणि आख्या संवसाराक ताणें उतर फावो करता. मोगाच्या पवित्र आत्म्या ताचे सर्विसेचेर आमी आशीर्वाद मागता. ताच्यो येतात वयतात त्यो वाटो ताच्या कुटुंबाच्यो दुनिया तुझे देवदूत धाडून तू ताका राखून घेताय म्हूण तुका आर्गां दिता. जाता तितलो वेळ तू ताका दिताय दुनिया. ताका या तुझ्या उतराक बसूंक आणि त्या उतराची शिकवण ती शिकूंक दुनिया अदीक तू ताका आत्म्यान वाडयताय आणि मागताय तू ताका पवित्र आत्म्यान. मोगाच्या पवित्र आत्म्या हे वेळार जो वेळ तो तुका दिता दुनिया, तो वेळ दुनिया एक मोलादीक जावन आसा, एक खरी उजवाड जावन आसा, एक खरो मोग जावन आसा. कित्याक तो तुज्या हाजेरींत आसा दुनिया. जितलो तो वेळ तो तुका दिताय तितलोय तो वेळ आनी ती उतराची जाणवाय आमकां मेळटा दुनिया आनी दुसऱ्यांकूय ती फावो जाता. ती अदीकूय फावो जावंक आनी ताच्या जिवितान जायते भावां भयणां ऑन भावार्थी तशी भावार्थी या स्वताशी ताच्या उतराशी येवंक आमी उक्ती कर म्हूण वाट तुजे लागीं मागता पवित्र आत्म्या. जेजू जायते तूं ताका दिताय पूण दी ताका अदीक पवित्र आत्म्याची मागणी दुनिया अदीक मागूंक आनी फुडें वचूंक दुनिया. ताची पावलां ताची उतरां दुनिया तुजी उतरां जावन आसात. ताचो वेळ तुजो वेळ जावन आसा दुनिया. ताची जाणवाय तुजी जाणवाय जावन आसा दुनिया. ताचे रगत तुजें रगत जावन आसा. ताच्या दर एके कुडीच्या सांद्यांनी दुनिया आनी राखून ताच्या जिवितान ताच्या मनांत आनी पवित्र आत्म्यांतल्यान ताच्या काळजांत दुनिया. जेजू सगळे ताच्या भुरग्यांक तूं राखून आनी वाट दाखोवन अदीक मोगाची शांतीची आनी पवित्र आत्म्याची दुनिया. हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. Amen. Amen. Amen.